आराधन तुका दुनिया, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका पवित्रज्ञा. म्हणे आम्ही आराधन तुका दुनिया, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका पवित्रज्ञा. समय आम्ही आराधन करूया. आराधनाचें गीत गायत आसतना आमच्या बापा पुता पवित्रज्ञाक आमी सांगता पळोवया. कित्याक आमी मागणी करता तांच्या संबंधान देखून सांगता मेळून हे मागणी आमी करता आसतना आराधन तुका सोम्या म्हूण आमी मागया. आराधन तुका दुनिया, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका पवित्रज्ञा. सांगता म्हणया आराधन तुका दुनिया, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका पवित्रज्ञा. परत म्हणया आराधन तुका दुनिया, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका पवित्रज्ञा. सृष्टी रचणारा आराधन तुका, जीविदातारा आराधन तुका, मनशा पोसणारा आराधन तुका, देवा आमच्या बापा आराधन तुका, काकुळतीच्या दर्या आराधन तुका, गीत घोरा आराधन तुका, मोगा सागोरा आराधन तुका, आराधन तुका दुनिया, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका पवित्रज्ञा. आराधन तुका दुनिया, आराधन तुका दुनिया, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका पवित्रज्ञा. दैवी सडवोंदार आराधन तुका, आमच्या तारोका आराधन तुका, सर्गीच्या निधीदारा आराधन तुका, देवा आमच्या पुता आराधन तुका, जिसू सोम्या आराधन तुका, मोरयेच्या पुता आराधन तुका, आराधन तुका दुनिया, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका पवित्रज्ञा. सांगता म्हणया आराधन तुका दुनिया, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका पवित्रज्ञा. पवित्र आत्म्या आराधन तुका, मस्तरा आराधन तुका, बुसुंदरा आराधन तुका, देण्यादातारा आराधन तुका, पवित्र
करणारा आराधन तुका पाराक्लिता आराधन तुका हातो बांधूया आराधन तुका गनिया आराधन तुका सुमिया आराधन तुका पवित्र आराधन तुका दुनिया आराधन तुका सुनिया आराधन तुका पवित्र आराधन तुका पवित्र हालेलुया 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 Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Argan tuka Jesu. Argan tuka Jesus. Hoglap tuka Jesu. Vandan tuka Jesu. Vandan tuka Jesus. Jai jai tuka Jesu. Jai jai tuka Jesus. Stuti tuka Jesu. Stuti tuka Jesus. मोगल भाऊ बहिणीनो आमच्या सडवंदरा मुखार आमी तिंबीर आसाव हो पवित्र हप्तो आमकां हर एकल्याक आमी म्हणटा भाग्यवंत हप्तो म्हणून आनी प्रत्येक तरान आमच्या क्रिस्तांव धर्माच्या जर अस्तित्वांत आसा तर सुमयान ह्या हप्त्यांत सोंसले ते कश्ट ताचें मरण ताचें जिवन पोवन फाल्यां तावन आमी त्रिदूम प्रारंभ करता ताणें शिकयल्लो तो मंदमेंत मोगाचो तो मंदमेंत आमी एकामेकाचो मोग करूंक तशेंच आपल्या सिसांचे पाय दोनच्या मुखांत्र ताणें दाखयल्ली ती वर्ती करणी सेवेची आमकां तो देख जावन आसा म्हज्या आनी तुज्या पातका खातीर ताणें तो नालिसायेचो खुरीस वेंगून धरलो ताणें म्हजे आनी तुजे खातीर भयणी भावा त्या खुर्सार 3 किल्यांचेर तो उमकळ्ळो केवल म्हज्या आनी तुज्या मोगा खातीर ताणें दिल्लो तो मोग सगळ्या मनशा कुळाक बापा थंय ओडूंक शकलो त्याच सोम्याक हरसून गीत आमी गावया तुमच्या गिता बुकांत पाण संको देवा तुझी स्तुती करता देवा तुजो मोग करता पाण संको 97 पाण संको 62 गीत संको 97 पेज संग 62 पेज नंबर 62 तमी उबे रावचे
देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझी समोर करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझ समोर करता, मोसो जीव आस्था भरूया, तुझ्या रसात पावता भरूया, मोसो जीव आस्था भरूया, तुझ्या रसात पावता भरूया, सोमिया तुझ्या रसात पावता भरूया, सोमिया तुझ्या रसात पावता भरूया, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझं मोह करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझं मोह करता. दैविक सोदान स्तुती करता, सगळ्या सत्तेन हांगायता, दैविक सोदान स्तुती करता, सगळ्या सत्तेन हांगायता, मोसो जीव आस्था भरूया, तुझ्या रसात पावता भरूया, मोसो जीव आस्था भरूया, तुझ्या रसात पावता भरूया, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तू समोर करता, देवा तू समोर करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तू समोर करता. जोबा बरी हांव स्तुती करता, दावीद बरी हांव नाचता, जोबा बरी हांव स्तुती करता, दावीद बरी हांव नाचता, मोसो जीव आस्था भरूया, तुझ्या रसात पावता भरूया, तुझी जीव आस्था भरूया, तुझ्या रसात पावता भरूया, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझं मोह करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझं मोह करता. मोरी बरी हांव स्तुती करता, पारा बरी हांव करता, मोरी बरी हांव स्तुती करता, ओला बरी हांव करता, मोसो जीव आस्था भरूया, तुझ्या रसात पावता भरूया, मोसो जीव आस्था भरूया, तुझ्या रसात पावता भरूया, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझं मोह करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझं मोह करता, मोसो जीव आस्था भरूया, पावता भरूया, मोसो जीव आस्था भरूया, तुझ्या रसात पावता भरूया, सोमिया तुझ्या रसात पावता भरूया, सोमिया तुझ्या रसात पावता भरूया. हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah. 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 मोगाळ भावानो बहिणीनो, सुम्याच्या संगतपणांत आमी आसां. सुम्याचो तो अनुभोग आमी हर एकलीं हांगासर आयिल्लीं हर एकलीं सुम्याच्या संगतपणांत रावून आसां. प्रत्येक तरान सुम्याची स्तुती आमी गायल्यार जिणेंत आमकां हेरां सांगता होंदवून रावूंक साध्य जाता. जायते फावटी जिणेंत जैत लाभतना आमी करता तें सगळें आमच्याच सक्तेन म्हणलें चिंताप येता. ह्या वेळार किर्तनकाराचीं उतरां आमकां उजवाड हाडटात. ताच्या वर्त्या कृत्या बसो ताची स्तुती करा, ताच्या अपार थोरपणा बसो ताची स्तुती करा. कीर्तन 150 वाक्य 2. सुम्याची स्तुती हर एका घडये हर एका वेळार आमी करूंक जाय. आमी सर बसून ह्या वेळार सुम्याक स्तुती आमी करया. अर्गां तुका सुम्या जेसू, अर्गां तुका सुम्या जेसू, अर्गां तुका सुम्या जेसू, अर्गां तुका सुम्या जेसू, पगळाक तुका सुम्या जेसू, पगळाक तुका सुम्या जेसू, स्तुती तुका सुम्या जेसू, स्तुती तुका सुम्या जेसू, आराधन तुका सुम्या जेसू, आराधन तुका सुम्या जेसू, वंदन तुका सुम्या जेसू, वंदन तुका सुम्या जेसू, महिमा तुका सुम्या जेसू, प्रणिपा तुका सुम्या जेसू, जयकार तुका सुम्या जेसू. जयकार तुका सुम्या जेसू. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. हे घडीभर मगाळ भाऊ भयणीनो, आमचे दोनी हात आमी आमच्या काळजाचेर दवरया. दोळे आमी धांकया. ह्या घडये जेजू आमचे मदें गात आसा. जेजूचो अनुभव आमी करया. खंयसर जेजू आसा थंयसर कोटी सकत लागीं येवंक शकना. खंयसर जेजू आसा थंयसर वायट वडण्यो लागीं येवंक शकना. ते खंयसर जेजू आसा थंयसर ताळण्यो सयत व्हरूंक शकना. ते खंयसर जेजू आसा थंयसर पिडा शिडा पयस धांवता. खंयसर जेजू आसा थंयसर सैतान बोबो घालून किकराटो मारून धांवता. तसो जेजू आमचे मदें गात आसा. तसो जेजू आमचे मदें गात आसा. म्हज्या मुगा भाव भयणी, जेजूचेर आमी भरवसो दवरया. ह्या उंड्या रुपार आसो जेजू सर्व शक्तिवंत तो, सर्व बळवंत तो, म्हजी पिडा शिडा व्हांवोवचो तो, म्हजे कश्टाक परिहार दिवचो तो, म्हज्या जिवितांत आयिल्ल्या आकांताक सकडाके पयस करूंक शकत आसचो तो. दर्याच्या उदकाक लेगून ताणें ताचो अधिकार दाखयलो. सैतानाच्या शक्तीचेर ताणें आपणाचें बोळ दाखयलें. तसो जेजू म्हजे मदें गात आसा. जेजू तुका खुशी आसा जाल्यार म्हाका गूण कर. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव. जेजू तूं आसलोय जाल्यार म्हजो भाव वाचतो आसलो. जेजू तुजे थंय आसात उतरां सस्नेक जिविताची. खंयसर वचोचंय आमी. तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत.
त्या सुम्याक आमी आमचो जिवीत समर्पण दिवया. त्या सुम्याक आमी आमच्या जिविताची हर एक घडीत समर्पण दिवया आणि स्तुती करून गावया एक गीत. तुमच्या महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागोरात संतोषान आम्ही नावड्या. 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 भजन ताची करूया कीर्तन ताचे गाऊया. भजन ताची करूया कीर्तन ताचे गाऊया. आनंदान ताका हरसिया. आनंदान ताका हरसिया. महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागरात संतोषान आम्ही नावड्या. महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागरात संतोषान आम्ही नावड्या. सोपी संसार देवान रचलो मनशाक वर्तो केलो. सोपी संसार देवान रचलो मनशाक वर्तो केलो. कृपे देण्यान ताका भरलो मोगान सांगाती केलो. कृपे देण्यान ताका भरलो मोगान सांगाती केलो. महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागरात संतोषान आम्ही नावड्या. महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागरात संतोषान आम्ही नावड्या. दैविक शक्तीन मनशाक भरलो दिवून सन्वाय ताका. दैविक शक्ती मनशाक भरलो दिवून सन्वाय ताका. ओवी सर्गारा सांगताच्या केलो ताका वारिस्ता. ओवी सर्गा रासाकाच्या केलो ताका वारिस्ता. महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागरात संतोषान आम्ही नावड्या. महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागरात संतोषान आम्ही नावड्या. मनशा समोर केलो देवान आपल्या पुताक पाठयलो. मनशांसमोर केलो देवान आपल्या पुताक पाठयलो. आपल्या पवित्र रक्तान ताच्या राखलो चिजून हो संसार. आपल्या पवित्र रक्तान ताच्या राखलो चिजून हो संसार. महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागरात संतोषान आम्ही नावड्या. महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागरात संतोषान आम्ही नावड्या. भजन ताची करूया कीर्तन ताचे गाऊया. भजन ताची करूया कीर्तन ताची गाऊया. आनंदान ताका हरसिया. आनंदान ताका हरसिया. महिमेच्या देवा काकुळतीच्या सागरात संतोषान आम्ही नावड्या.
महिमेच्या देवात काकुळतीच्या सागरात संतोषात मी नावड्या Allelu, 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 alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Hallelujah, 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 hallelujah. Ergaradan tuka mahima tuka stuti tuka jai jai tuka naman tuka vanditam tuka harsitam avartam tuka samya dhinvastam tuka samya aradan tuka namaskar tuka hallelujah, hallelujah. मुगाळ भाऊ भयणीनो, थोड्या दिसा आदीं मणिपुरांत 2 ट्रायबांमध्ये झगडें जाल्लें उडास आसा जावंक पुरो. थंयसर हिंसा जाल्ली, सबारांचीं घरां उलपल्लीं, थोड्यांक धरून मारले, थोड्यांक जिवीशी मारले आनी थोड्या स्त्रियांक नागडें करून पुरुषांव केलो आनी तांची व्हिडिओ काडलो आनी तांकां गँग रेप केलें. मुगाळ भाऊ भयणीनो, हें घटन पळयिल्ले हर एक मनीस हें घटन खंडन करतात. कित्या पासून कित्याक की म्हळ्यार थंयसर अनैत जाल्या, मनशा जिवाक गौरव ना देखून खंडन केल्लें आमी पळयता. 2003 ऑस्ट्रेलियाच्या तावन भारताक आयिल्लो मिशनरी ग्राम स्टुअर्ट स्टेन हाचें नांव तुमी आयकलां जावंक पुरो. आनी ताचे 2 पूत, फिलीप 10 वर्सांचो आनी तिमोथी 6 वर्सांचो. आनी ओडिसांत 1965 1965 तावन मयूर भारती म्हणलें कोडकारांचें घर चलोवंक आरंभ केल्लें. कोडकारांची सुरसुरशाती करतालीं, तांकां ती वखद दितालीं आनी प्रत्येक जावन तेंच्या दुपल्या ट्रायबाच्या लोकां खातीर ती वावुरताले. हांकां तांच्या गाडयेर येता आसतना कितें घडलें आमकां कळीत आसा. गाडयेर येतना ते न्हिदून आशिल्ले आनी ह्या संदर्भार सुमार 50 जणांनी तांच्या गाडयेक घेराव घालून त्या गाडयेक उजो घालून तांकां जीव हुलपायलें. आनी ह्या वेळार ग्रामस्टेनाक जाग जावन तो गाडयेंतून भायर धांवन येता म्हणटा आसतना ताका भायर येवंक तांणी सोडलें ना. बोळान ताका भितर घालो आनी त्या गायक तांणी उलपावन जिवीशी मारलें. मुगाळ भाऊ भयणीनो, हे घडी ती सगळ्या संवसारांत हाचें न्यूज विस्तारलें आनी भारत देशाक आंतरराष्ट्रीय युनियनांत लजेक घालचे परी जालें. सबारांनी हे घटने खंडन केलें. कित्याक परत थंयसर अनीत घडिल्ली. खंयचें अनीत घडटा आसतना, खंयचें घडोवनूच आसलें घडटा आसतना मनीस खंडन करता. जावंक पुरो मुखेली तो जावंक पुरो तो एक अधिकारी, जावंक पुरो तो एक याजक, जावंक पुरो तो एक लायक, जावंक पुरो तो एक सिस्टर, जावंक पुरो भाग्यवंत, जावंक पुरो सत्यवंत, अन्याय कोणेंय केले जाल्यार लोक खंडन करता. मुगाळ भाऊ भयणीनो, आमी भाग्यवंत हप्त्यांत आसा. भाग्यवंत हप्तो म्हळ्यार कितें? ह्या हप्त्यांत आमी फाल्यांच्या दिसा जेजूचे निमाणें जेवणाचो उगडास करता. शुक्रारा दीस जेजूचे कश्ट आनी मरण नियाळ करता आनी शनिवाराचे राती आमी जेजूचे पुनर्जिवानपण आचरण करता. आनी हो दीस, हो हप्तो आमकां भाग्यवंत. फाटल्या 40 दिसांत आमी
प्राचितसे दीस आचरण केल्यात कुडीचे दंडवणी आमी केल्या आत्म्याक सड आनी सड आत्मीक संगतीने आमी ग्रेस्त केला तर मोगाळ भावा भयणीनो जेजूचे मरण कश्ट आमी नियाळटा आसतना हे एक घडीत मनशान खंडन करचें तसलें घडीत कित्याक पासो तूं जेजूचे मरण आनी कुर्सा वाट एक नीत न्ही थंयसर अनीत घडिल्लें देखून मोगाळ भाव भयणीनो आख्या सगळो संवसार हें घडीत खंडन करचें तसलें घडीत तर जेजूचें खुरीस कुर्साचे मरणा विशांत थोडो आमी नियाळ करूंक प्रयत्न करया मोगाळ भावा भयणीनो कोणाक कुर्साचें मरण दिताले कोणाक कुर्साचें मरण दिताले कुर्साचें मरण इट इज अ कॅपिटल पनिशमेंट सडावर्त पर्शियन सेल्युसिड्स कार्तेजियन्स आनी रोमन्स हांच्या अधिकाराखाल कुर्साचे मरणाची शिक्षा दिताले आनी कॉन्स्टँटिनोपल रायाची वळख आहा तुमकां कॉन्स्टँटिन ग्रेट हो राय पदवी येता पर्यंत म्हणजे 4थ्या शतमाना पर्यंत हे मरण वा ही शिक्षा चालू आसली आनी कॉन्स्टँटिनोपल रायान ती शिक्षा ताणें रद्द केल्ली तर कोणाक हे मरण मेळटालें राया विरोध गेल्ल्यांक धर्मा विरोध गेल्ल्यांक आनी प्रत्येक जावन हे मरणाची शिक्षा गुलामांक दिताले डाकायतांक दिताले सोरांक दिताले आनी क्रिमिनल्स तसल्यांक हे मरणाची शिक्षा दिताले मोगाळ भाव भयणीनो रोमाच्या चक्रवर्तीन सुमार 1.5 लाख लोकांक कुर्साच्या मरणाची शिक्षा दिल्लें आमकां चारित्र्यांत वाचूंक मेळटा थोड्या आदारांनी तर जुदेवांची मरणाची शिक्षा कसली जुदेवा प्रकार कुर्साचें मरण जुदेवांची रीत न्ही जुदेवांची रीत मरणाची शिक्षा स्तेपनाक पात्रायिल्लें तुमी पळयतात त्या घटनांत आनी पवित्र पुस्तक वाचलो जाल्यार जुदेवा प्रकार मरणाची शिक्षा कसली पात्रांची विशीं मारचें मरणाची शिक्षा जुदेव लोकां मदें चालू आसली तर मोगाळ भाव भयणीनो जेजूक कुर्साचें मरण दिलें जेजू एक जुदेव जावन आसलो ताणें सूख केल्या म्हणून रूज जाली जाल्यार ताका पात्रांचे विशीं मारी जाय आसलें पूण जेजूक पात्रांचे विशीं मारूंक ना कुर्साचें मरण दिलें कित्याक पासो तूं कारण कुरीस एक शिराप कुर्साचें मरण एक शिराप दोज बीइंग कर्स्ड who hang upon a tree those being cursed who hang upon a tree देखून कुर्साचें मरण नालिसायेचें मरण तें मरण कोणायकी नाका द्वितीय नियम पुस्तक अध्याय 20 आनी 21 वाक्य 20 आनी 3 आमी वाचलें जाल्यार आमकां वाचूंक मेळटा जाका रुकार उमकळ आयला ताचेर देवाचो शिराप पडला आनी तुवें सर्वेस्पर तुजो देव तुजें दायज करून दिता तो देश बस्ट करचो न्ही म्हणजे कोणायकी कुर्साचें मरण मेळ्ळें जाल्यार तो शिरा पडलोलो मनीस ताणें ताचो देश बस्ट केला म्हणून अर्थ मोगाळ भाव भयणीनो कुर्साचें मरण एक नालिसाई कुर्साचें मरण मेळिल्लो व्यक्ती शिरा पडलोलो मनीस पत्रावणेंत आसलो मान कुर्साच्या मरणांत ना देखून लोकांनी जेजूक पत्रांचे विशीं मारूं ना कुर्सार जे विशीं मारलें कित्याक म्हळ्यार जेजू एक शिरा पडलोलो म्हणून लेखी जाय म्हणून आनी शिरा पडलेल्याचें नांव ताच्या मरणा उपरांत ती काडिनात कित्याक ताचें नांव काडलें जाल्यार
ताच्या गांवांक ते एक बस्ट म्हणल्या खातीर आनी जेजू ताच्या जिवितांत ते सबारांक बरो केल्लो मनीस, सबारांच्या गरजां पावल्लो तो देव, सबारांक देवसराक सुटयलेले ताणें, भूक ताणें थांबयिल्ली, जिवांत केल्लें घडीत आसलें आनी मरणा उपरांतय ताचो उगडास काडूंक नजो म्हणल्या खातीर जुदेवांनी ताका कुर्साचें मरण, नालिसायेचें मरण ताका दिशें केलें. मुगाळ भावा भयणीनो, कुर्सायिल्ले वरवीं जेजू विशीं उलोवचें बंद पडटलें, कित्याक तो शिराक पडलेलो म्हण लेखतलें. कुर्सायिल्ले वरवीं ताणें केल्लें सक्कड संपतलें, कित्याक तो नालिसायो म्हण लेखतलें. त्या खातीर जेजूक ताणें कुर्सायिल्लो. कुर्सावचें रोमाच्या नागरिकांक कुर्सायनातले. बगार रोमाच्या नागरिकांनी कोणी अपराध केला जाल्यार तसल्यांची तकली कापताले. जुदेवांक कुर्सायनातले. जुदेवांची रीत हांवें येदोळसो सांगले परी पात्रांवन जिवीशी मारची आसली. पूण कीळ अपराध्यांक, गुलामांक कुर्साचें मरण. रोमन साहित्यकलो बरयता, इवन द वर्ड क्रॉस must remain far, not only from the lips of the citizens of Rome, but also from their thoughts, their eyes, their ears. पळया मोगाळ भाऊ भयणीनो, आमच्या जेजूक मेळिल्लें मरण कसलें मरण गे म्हणून. एका जुदेवाक नाका आसलें मरण, एका रोमन नागरिकाक नाका आसलें मरण, एक मर्यादे आसलेल्या मनशाक नाका आसलें मरण जेजूक तांणी दिलें. एक जुदेवाक गुलामाचें मरण, एक निरापराधीक कठीण अपराधाचें मरण, लोकांक आशिर्वाद दिल्ल्याक शिराक पडलेल्याचें मरण. म्हणजे ताका जुदेवाचें स्थानय दिवंक ना, रोमन नागरिकाचें स्थानय दिवंक ना, एक मनशाचें स्थानय दिवंक ना. असलें मरण जेजून आमचे खातीर स्विकार केलें. असलें मरण देवान आमचे खातीर स्विकार केलें. आमच्या समकर आसचो हो कुरीस पळयत आसतना आज आमी तकली बागायता. आमच्या घरा मुखार, आमच्या जाग्या मुखार, आमच्या पवित्र जाग्या मुखार, आमच्या गोमटेंत कुरीस आज उमकळोन आसा. तो नालिसायेचो कुरीस पवित्र केलो आमच्या सुम्यान. कुर्साचें जैत आमी नियाळ करया. कुर्सांतावन मेळिल्ली ती सोडवून आमा समेस्तांक, आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सान्यांक, आमच्या वैयक्तीक जिवितांत सम्या आमकां फावो कर म्हणून आमी मागया. परत एक पटी आमी निट्ट बसया. स्ट्रेट निट्ट आमी बसया. दोनी आमचे हात आमी आमच्या पांयाचेर उक्ते करून दवरया. जेजू, उंड्या रुपार आसच्या जेजू, कुर्सार म्हजे खातीर प्राण केल्या सुम्या, कसलें नालिसायेचें मरण तुवें स्विकार केलें. एका जुदेवाक नाका आसलें तें मरण, एक रोमन नागरीक अपराध्याक नाका आसलें मरण, मनशाक गौरवनातलें नालिसायेचें मरण. सुम्या तुवें म्हजे खातीर स्विकार केलें. निजाय की हांव फावोगी त्या तुज्या खाकुळतेचे खुरपा जोडूंक हांव फावोगी. सुम्या, आज हांव स्वार्थान भरलां. म्हाका जाय म्हजी भलायकी, म्हजी क्रिस्तकाय, म्हजें कुटुंब हांवें बरें जाय म्हणून आजच्या ह्या संवसारांत जेजू कशें तूं म्हजे खातीर सर्वस्व समर्पण दिलें. जेजूच्या कुर्साचो नियाळ आमी करया आनी गव्या गीत. पान संको
150 150. दिसलाय तुया घडये त्या कोर्साक मोगळ जेसू तुजे खातीर राखोण आसा सोडून दिल्लो जेसू सोमी तुजे खातीर त्या कोर्सार ओंकारलो दिसलाय तुया घडये त्या कोर्साक मोगळ जेसू तुजे खातीर राखोण आसा सोडून दिल्लो जेसू सोमी तुजे खातीर त्या कोर्सार ओंकारलो संसारान मनीस कितलो खोटो जाला मोरो आपणाक आसा म्हणलें विसरून गेला संसारान मनीस कितलो खोटो जाला मोरो आपणाक आसा म्हणलें विसरून गेला पत्काची मजुरी मरण म्हणून पत्काची मजुरी मरण म्हणून त्या मरणा वरवीं सस्ता केम कोण म्हणून त्या मरणा वरवीं सस्ता केम कोण म्हणून दिसलाय तुया घडये त्या कोर्साक मोगळ जेसू तुजे खातीर राखोण आसा सोडून दिल्लो जेसू सोमी तुजे खातीर त्या कोर्सार ओंकारलो दिसलाय तुया घडये त्या कोर्साक मोगळ जेसू तुजे खातीर राखोण आसा सोडून दिल्लो जेसू सोमी म्हजे खातीर त्या कोर्सार ओंकारलो ह्या संसारान तुका कितें सुणेना मोरताना मनीस कितें व्हरूंक सकाना ह्या संसारान तुका कितें सुणेना मोरताना मनीस कितें व्हरूंक सकाना तुझ्या पातका खातीर आपले रगत वारून तुझ्या पातका खातीर आपले रगत वारून जेसून कुर्सार तावन सोडून दिल्या जेसून कुर्सार तावन सोडून दिल्या दिसलाय तुया घडये त्या कोर्साक मोगळ जेसू तुजे खातीर राखोण आसा सोडून दिल्लो जेसू सोमी तुजे खातीर त्या कोर्सार ओंकारलो म्हजे खातीर त्या कोर्सार ओंकारलो तुजे खातीर त्या कोर्सार ओंकारलो दिस्ट लाय त्या कुर्साके
त्या कुर्सार उमकळ्ळ्या जेजूक पळयत आसतना जेजू म्हज्या मोगा खातीर उमकळ्ळो. त्या कुर्सात हांवन ताणें म्हाका सडवून दिल्या म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर. त्या 3 केळयांनी तो उमकाळून आसा. कितलीं आपुरबायेचीं उतरां. तो कुरीस पळयत आसतना मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या संवसारांत मनीस कितलो कठोर काळजाचो, कितलो खोटो म्हणून आमकां कळीत जाता. जिवांत आसतना सगळी म्हाका जाय. म्हज्या स्वार्थ खातीर हांव करता, पयशे करचे खातीर हांव करता, अधिकारा खातीर हांव करता. आनी तेंच जेजूकी केल्लें. म्हाका उडास ना देवान एक फुंकलो जाल्यार, देव एक फुंकीत जाल्यार म्हजो जीव येतलो म्हणून. कितले वर्सां हांव ह्या संवसारांत जियेतां म्हाका कळीत ना. आज सकाळीं उठलो सांजेर परत न्हिदोंक वेता गे म्हूण कळीत ना. राती न्हिदलो मनीस परत सकाळीं उठत गे म्हणलें कळीत ना. असलें अतंत्र जिवीत म्हजें, सगळें देवाचेर आसता म्हजो जीव. तरी पूण ह्या संवसारांत जियेत आसतना पळया कितलो हांकार, कितलो क्रोध, कितलो राग. जेजू तुजो कुरीस पळयत आसतना म्हज्या जिविताचें लेख मापूंक तूं म्हाका आदार दी. जेजू तुजो कुरीस पळयत आसतना म्हज्या जिवितांत हांवें कशें जिये जाय म्हणली साल समकून आपणाव म्हाका तुजो आदार दी. जेजू तुजो कुरीस पळयत आसतना म्हज्या जिवितांत हांवें म्हजो जीव पालवून वेचा पयलें एक 4 जाणांक पणी बरें करूंक, बरें उलोवंक आनी तांच्या जिवितांत कितें मनी जावंक, टू बिकम समथींग, टू मेक गूड. जेजू तुजो आदार दी. जेजू तुजो आदार दी. मगाळ बाबा भयणीनो, जेजूच्या कुर्साचे मरणा विशांत आमी नियाळ केलो. तर जेजूक कुर्साचे मरण दिल्ल्या विशांत आमी नियाळ केलो जाल्यार तांणी घेतिल्ल्या निर्धारा विशांत आमी नियाळ केलो जाल्यार द क्रुसिफिक्शन ऑफ जीसस क्रायस्ट remains a powerful symbol of injustice and the abuse of power. It is an injustice and abuse of power. जो देव मुखेल्यांत जावन अधिकाराचो दुरुपयोग, जो देव मुखेल्यांत जावन अधिकाराचो दुरुपयोग. म्हणजे जेजूच्या काळार जुदेव रोमाच्या चक्रवर्तीच्या अधीन आसले. रोमाचो चक्रवर्ती ताणें जुदेवांचे ते गांव आपणाचे करून घेतिल्ले. पूण जुदेयांत जुदेव चड आसले वरवीं लोकल आडालते चलताले. जुदेव मुखेल्यांकच ते लोकल आडालते ताणें सोडून दिल्ले. प्रधान याजक, सनेद्रीन सभा आनी जुदेवांची सभा धार्मीक संगतीक हेच प्रमुख जावन आसले. देखून मोगाळ भावा भयणीनो, जेजूच्या मरणाचे रुवारी कोण म्हणून सांगलें जाल्यार जेजूच्या मरणाचे पयले रुवारी जुदेव लोकूच. म्हणजे जेजूचेच लोक, आपणाचेच परजा, आपणाचेच कुटाम, आपणाचेच लोकां खातीर जांचे खातीर ताणें सडीत दीस ताणें करसिल्ले तेच ताच्या मरणाचे रुवारी.
पवित्र पुस्तकांत आमी सबार पोटी पळयता जेजू विरोध गुटमोळ केल्ली घडिता. सांगचें जाल्यार जेजू साबताचो कायदो पाळिना म्हणलो अपराधे. जेजू लोक ताचे फाटल्यान येवची बरी करता म्हणलें अपराधे. जेजून देवळ मोडन घाला आपण 3 दिसांनी परत्यान बांदून हाडटलो म्हणलो मुळा म्हणलें अपराधे. जेजू ताकाच देव करता म्हणलें अपराधे. जेजू देव निंदा करता म्हणलें अपराधे. अशें सबार ह्या 3 वर्सांच्या जेजूच्या मेसां पयन आमी पळयलें जाल्यार लोक जेजू विरोध गुटमोळ करनच आसलो. जेजू विरोध गुटमोळ करनच आसलो. मगाळ भावा भयणीनो, देखून अनित घडलें जुदेव लोकांतावन म्हणजे जेजूच्याच लोकांतावन मातेवाचो वांजेल अध्याय 14 वाक्य 50 आनी 5 आमी वाचता. तवळ प्रधान याजक आनी सगळे सनेद्रीन सभा जेजूक मरणाचे फर्मण दिवचे खातीर खंयची एक साक्ष मेळत गायी म्हणून सोदताली, पूण एकय तांकां मेळोंक ना. खंयची म्हणी एक साक्ष सोदून आसले, म्हणजे थंयसर कारान नातले, सोदून सोदून ते काडून आसले. तांचो जिवितांत एकच मतलब आसलें, जेजूक लागाड काडी जाय. जेजूक लागाड काडी जाय म्हणलें एकच तांची आशा. आपणाच्याच लोकांक जेजू नाका. जेजूची शिकवण तांकां उगडास ना. ताणें केल्ली असर्यां उगडास ना. ते तांच्याच लोकांच्या कश्टांच्या वेळार पावले तांकां उगडास ना. फकत मोसोर आसा, हगें आसा. खंय म्हजें स्थान होगडायन गी म्हणलें भें आसा. देखून जुदेवांनी जेजू थंय सूख धरूंक प्रयत्न केली. जुदेवां थंय सूख जेजून दाखोवन दिल्ली. देखून तो दुस्मान जालो. मोगाळ बाबा भयणीनो, आज आमचें जिवीत आमी नियाळ केलें जाल्यार आमी जुदेवांच्या की कांय बेटर गी. आर वी बेटर दॅन दीज जिवीश पीपल? तांची आमी सूख दाखोवन दिता जाल्यार आज हांव एक क्रिस्तांव जावन जेजूक कांय गुटमोळ करना सांगी? म्हजेच समुदाय विरोध कांय गुटमोळ करना सांगी? मोगाळ भाव भयणीनो, म्हजी सूख दाखोवन दिलो कोणीय जावंक पुरो, म्हाकाय सबारबटी दुस्मान जातात. म्हजी सूख दाखोवन दिल्लो व्यक्ती म्हाका दुस्मान जाता आनी हांव राखोन आसता ताची सूख केदाळा म्हाका मेळटा पळया म्हणून. कित्याक म्हजी सूख ताणें दाखोवन दिली. मोगाळ भाव भयणीनो, थोड्या दिसां आदीं घडिल्लें घडीत तुमकां हांव उडासा काडटा. एका सिस्टरीन भुरग्यांक बरें शीक म्हणून थोडे गाळी दिल्ल्यो. जोर केल्ले, गाळी दिवंक ना, जोर केल्ले, बरें शिकचें तुवें म्हणून. देखून कितें जालें, बूद सांगल्याक भुरग्यान जीवघात केलो आनी सिस्टर जैलाक गेली. बौद्ध सांगल्याक जीवघात केलो आनी सिस्टर जैलाक गेली. ह्या प्रायेर तुवें सिगरेट ओडची सूख, गांजा तसल्या ड्रग्सांक सांपडल्यार तुजें जिवीत तूं होगडावन घेताय. वायट इश्टागात तुवें सांडी जाय आनी तुवें बरें जाय जाय म्हणून कॉलेजीच्या मेस्त्रीन तांच्या भुरग्यांक सांगलें. 4 जाणां भुरग्यांक आपोवन ऑफिसांत भितर बसोवन तांकां बरें करून भूतबाळ सांगली. कितें जालें कळीत आसा? त्याच दीस सांजेर तो मेस्त्री वाटेर वता आसतना त्या 4 जाणां भुरग्यांनी फाटल्यान येवन ताचेर एक वोल घालन ताका सरसरांनी मारलें. आस्पत्रेक वचो जाय पडलें ताका. गायेलो तो. पळया, सूख करी नाका, बरें जिवीत जिये म्हणून सांगल्याक मेळिल्ली प्रतिक्रिया. मोगाळ भावा भयणीनो,
आज हांवें ह्या सक्रामेंता मुखार म्हाकाच हांवें दवरी जाय आनी म्हजें जिवीत हांवें पळय जाय तुलान करने जेजू तुका कुर्साचें मरण दिल्लो आज हांवें म्हज्या जिवितांत त्या जुदेवा बरी सबारपुटी करन आसा देखून सुमया म्हाका बक्षी म्हज्या कुटुंबा जिवितांत म्हज्या वैयक्तीक जिवितांत म्हज्या सामाजीक जिवितांत जेजू हांवें केल्ली अपराध म्हाका बक्षी आमी उबे रावया तुमची जबाब सुमया म्हाका बक्षी सांगया सुमया म्हाका बक्षी सुमया म्हाका बक्षी म्हाका बक्षी जुदेव मुखेल्या बरी अधिकाराचो दुरुपयोग केल्ल्याक सुमया म्हाका बक्षी बरें करच्या बदलाक वायट हांवें केल्ल्याक सुमया म्हाका बक्षी हेरां विशीं वायट उलयल्ल्याक सुमया म्हाका बक्षी प्रशंसा दिवच्या बदलाक दुरसोने हांवें दिल्ल्याक सुमया म्हाका बक्षी हेरांक शिरकावन घालचे मतलब वा प्लॅन हांवें केल्ल्याक म्हाका बक्षी धर्माच्या नांवान शोशण केल्ल्याक सुमया म्हाका बक्षी नांवा खातीर माना खातीर क्रिस्तांव जाल्ल्याक सुमया म्हाका बक्षी वायटाक हांवें दूड वापरल्या खातीर सुमया म्हाका बक्षी हेरांक खुर्सांवच्या प्लॅन हांवें केल्ल्याक सुमया म्हाका बक्षी स्वार्थी हांवें जाल्ल्याक सुमया म्हाका मतलबी हांवें जाल्ल्याक सुमया म्हाका बक्षी मुगाळ भावा भयणीनो आमच्या जिवितांत वैयक्तीक जिवितांत सबारपटी हांवें जेजूक खुर्साचें मरण हांवें दिलां एक ल्हानशें भुरगें म्हजे लागीं येवन विचारता फादर जेजू खुर्सार मेल्लो 2000 वर्सां आदीं तर हांवें कशें जेजू खुर्सार मारलो म्हज्या पातकांनी कशें जेजू खुर्सार मारचें तर मुगाळ भाऊ भयणीनो आज एक क्रिस्तांव जावन हांवें जेजूक अपराधी करता हांवें जेजूक धर्म दिता हांवें जेजूक विक्राप करता कित्याक एक सारको क्रिस्तांव हांव जायनातल्या खातीर सोम्याचे बक्षांनी आमी मागया सोम्याची काकुळट आमी मागया नाजाल्यार कितें जातलें मुगाळ भाऊ भयणीनो जुदासांनी पातक केल्लें पेद्रुनी पातक केल्लें एकल्यान विकृत केल्लें एकल्यान नेगार केल्लें पूण पेद्रूक जेजून बक्षिलें आनी पवित्र सभेचो पयलो पापसेप तो जालो जुदासाचें पातक ताणें रडोवंक ना जेजू हांवें चूक केली म्हणून आयिल्लो जाल्यार खंडीत जावन जुदासाकी जेजू भक्तीचो आसलो त्या कुर्सात हांव हर एका लोकांक बक्षिल्लो जेजू जुदासाक बक्षिनातलो गी सोम्याची काकुळट आमी मागया बक्षांनी आमी मागया गावया आमी गीत ಪಾನ್ ಸಂಕು 141 तुझी कृपा तुझी काकुळ तुझी दया माया सुमिया तुझी कृपा तुझी काकुळ तुझी दया माया सुमिया तुझी कृपावरती सुमिया तुझी काकुळ वरती सुमिया तुझी दया माया सुमिया तुझी कृपावरती सुमिया तुझी काकुळ वरती सुमिया तुझी दया माया दुनिया तुका नेगार केलेल्या पेद्रूक तुवें बक्षिले तुझ्या काकुळती दृष्टे तुझे ओमाळे
आपली वळखून गळगळ्या रडून जीवित तुका समर्पिले सुख आपली वळखून गळगळ्या रडून जीवित तुका समर्पिले तुझी कृपा तुझी काकूळ तुझी दया माया सोमिया तुझी कृपा तुझी काकूळ तुझी दया माया सोमिया तुझी काकूळ ओरती सोमिया तुझी दया माया धनिया तुका विकृत केलेल्या जुदासाचे पाय तुवें धुले पराधीन करता ते जाना जेवणाक ताका बसयले काकुळती दाखोवन दया ती दाखोवन पत्क्याक म्हाका भर तुजे कृपे काकुळती दाखोवन दया ती दाखोवन पत्क्याक म्हाका भर तुजे कृपे तुझी कृपा तुझी काकूळ तुझी दया माया सोमिया तुझी कृपा तुझी काकूळ तुझी दया माया सोमिया तुझी काकूळ ओरती सोमिया तुझी कृपा ओरती सोमिया तुझी दया माया धनिया तुझी कृपा ओरती सोमिया तुझी काकूळ ओरती सोमिया तुझी दया माया धनिया दयकन आमी बसया मगाळ भाऊ भयणीनो जेजूच्या स्वंत लोकान कशें जेजूक विकृत केलें कुर्साचें मरण दिलें ह्या विशयांत आमी नियाळ केलो आनी दुसऱ्यान जेजूक मरणाचें फर्मण दिवंक कारण जाल्लो रोमाचो अधिकारी पिलाताचें फर्मान पिलाताचें फर्मान मोगाळ भाऊ भयणीनो तें एक अनितीचें फर्मान कित्याक पासून तो अनितीचें फर्मान अपराध्याक शिक्षा दिवचे पयलें ताची तनकी करी जाय एका अधिकारीने वा एका जड्जाने न्यायाधितेल्याने तनकी करनासतना कोणायकी शिक्षा दिवंक ना मोगाळ भाऊ भयणीनो an accused is not guilty unless his guilt is proved ताचो अपराध प्रूव जायना जाल्यार तो एक अपराधी न्ही जोन्स वांजेल अध्याय 18 वाक्य 30 आनी 8 आमी वाचता पिलात म्हणालो म्हाका ताचे थंय कसलोच अपराध मेळना जेजू थंय पिलाताक कसलोच अपराध मेळोंक ना ताची तनकी केली जाल्यार मोगाळ भाऊ भयणीनो अपराध ना तरी जेजूक कुर्साचें मरण कशें ताणें वाचलें एका अधिकारीने कशें कुर्साचें मरण वाचलें कित्या खातीर पिलात जेजूचेर मरणाचें फर्माण दिता पयल्यान पयलें एक भें
पिलाताक बे आसलें अधिकार आसलो मनीस रावळेरान जिवनचो मनीस सांगता पारे आसा ते कोणाय तितले सुलाबायेन येवन ताका आक्रमण करूंक जायना तसलो मनीस मोगाळ भाऊ भयणीनो जेजूच्या ह्या तनकीकरच्या संदर्भार भियेला कित्या खातीर ताका बे जुदेव उपराटीत म्हणलें बे जुदेव उपराटीत म्हणलें बे अधिकार होगडावन घे जाय पडटले म्हणलें बे सीझर चक्रवर्तीक खबर कळोवन ताका ताच्या अधिकारांत हांव सकला घालीत म्हणलें तें बे तें अधिकाराचें मोगाळ बाबा भयणीनो पिलाताक आसचें तें बे ताका अनितीचें फर्माण दिवंक लायता दुसऱ्यान जेजू एक सादो मनीस जेजूक सपोर्ट जावन कोणी नात थंयसर जेजूच्या पाटलाव करनासले सीस सकले पयस पळोवन दवल्या ते जेजूच्या मिसांवाच्या कामार आसता आसतना ताची शिकवण आयकलेले लोक 5000 लोकांचे सडीत जेवण जेवले लोक सगळे आज पळोवन दवल्या ते जेजूच्या हातान गूण जाल्ले लोक पळोवन दवल्या ते देखून जेजू आज एक सुरो जेजू आज अस्कत देखून ताका हांवें मरणाची शिक्षा दिली जाल्यार कांय जावचें ना म्हणलो एक निर्धार ही वॉज अ वीक पर्सन देर ही वॉज अलोन देखून मोगाळ भाऊ भयणीनो पिलाताने ताका मरणाचें फर्माण दिलें प्रत्येक जावन 2 कारण आमी नियाळ केली एक पिलाताचें बे आनी एक जेजू एक सुरो म्हणलें धैर्य मोगाळ बाबा भयणीनो पिलाताक आयिल्ले तेच संदर्भ म्हज्याय जिवितांत आयले जाल्यार सबारपटी म्हज्या बऱ्या खातीर हांव हेरांक कुर्सार मारिनांगी सबारपटी हांवें म्हजें राखच्या खातीर हांव सेफ जावचे खातीर आनी एकल्याक कुर्साचें मरण दिनांगी पिलाताचे बरीत आमी अनितेचो फर्मान जायते पटी आमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत दिता कितेंय चूक घडली जाल्यार हांवें ती चूक केल्ली न्ही बगार ताणें म्हाका करूंक सांगलें संवसाराच्या सुरवेच्यानी सांगलें तशेंच आदाव आनी एवेक देवान रचलें आदावन फळ केलें आनी ताणें फळ केल्ल्या उपरांत देवान ताका आदाव तूं कितें करना जाय त्या रुखाचें फळ म्हणी केलें गे म्हणून विचारता आसतना कितें म्हणटा तो कितें म्हणटा वय सोम्या हांवें चूक केली हांवें तें फळ केलें म्हणटा गे म्हणना कितें म्हणटा तुवें दिल्ल्या स्त्रियेन म्हाका तें फळ खावंक लायलें तो म्हणना हांव जावन हांवें केलें म्हजी चूक जाली म्हाका बक्षी म्हणना बगार तुवें दिल्ल्या स्त्रियेन म्हणटा आनी अपराध कोणाचेर म्हणटा देवाचेरच म्हणटा ती स्त्री दिल्ली तुवें तुजी चूक म्हणून देवाक अपराध म्हणचे आमी पळयता परत एवेक येव कितें म्हणटा सोरपान म्हाका खावंक सांगलें म्हणटा ती सांगना हांवें चूक केली म्हणून हांवी दय म्हण जाली म्हण ती सांगना परत सोरपाक ती दूर घालता मोगाळ भाऊ भयणीनो आज आमी तेंच करता आतांचे आदाव एडम आनी मॅडम आमी तेंच करता हेरांचेर आमी दूर घालता ह्याच कारणा खातीर मोगाळ भाऊ भयणीनो आज न्ही फकत त्या पिलाताने अनितीचें फर्मान जेजूचेर वाचलें बगार अधिकार आसलो हर एकलो आमी जावंक पुरो अधिकार आमच्याच कुटुंबांत एक आवय जावन एक बापूय जावंक पुरो आमच्या समाजांत खंयचोय एक अधिकार जावंक पुरो आमच्या पिरगजेंत गोळीक परिशदेचे सांदे जावन वाड्याचो गुरकार जावन वाड्याचे प्रतिनिधी जावन खंयच्याय संस्थेचो अध्यक्ष वा कार्यदर्शी वा खजनदार जावन आज
त्या पिलाताच्या जाग्यार सबारपटी आमी आसां. मगाळ भाऊ बेनिनो, तरणी करया, आज म्हजो अधिकार हांव हेरांचेर कसलें फर्मण दिवचे खातीर वापरता. परत एक फावटी आमी सक्रामेंताच्या जेजूचेर नदर आमी घालया. ह्या उंड्या रुपारे म्हजे समकर जेजू आसा. जेजूक घडिल्लें ताच्या जिवितांत आज हांव पळयत आसतना म्हजें जिवीत कसलें जिवीत हांव जियेतां. तुमची जबाब आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकळूत करे. परत एक म्हणया, आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकळूत करे. पिलाता बरी हांव अधिकाराचो गुलाम जाल्ल्या खातीर सोमयाम आनी तिचो तीर्प म्हज्या भावा आनी भयणी विशयांत हांवें वाचल्या खातीर सोमयाम जबाबदारेत हांव सुकारी मारन दावल्ल्या खातीर सोमयाम वायटाचो सांगात हांवें केला देखून सोमयाम म्हजी सूख वळखनासतना हेरांचेर हांवें अपराध मांडल्या खातीर सोमयाम निरापराध्यांक मारयल्ल्या खातीर सोमयाम वायट हांवें केल्ल्या खातीर सोमयाम हेरांनी जागृत सांगल्यारी हांव केअरलेस जाल्ल्या खातीर सोमयाम बोरयांक प्रामाणीक मनशांक सतान चलतेल्यांक सांगात दिवनातल्या खातीर सोमयाम पयशांचो वा ग्रेस्तकायेचो आपलेशी हांव जाल्ल्या खातीर सोमयाम हेरांची खोडी हांवें काडिल्ल्या खातीर सोमयाम हेरांचें नांव हांवें पाड केल्ल्या खातीर सोमयाम व्हॉट्सअपा मुखांतर इंस्टाग्रामा मुखांतर फेसबुका मुखांतर आनी इतर माध्यमा मुखांतर हांवें मान हेरांचो काडल्या खातीर सोमयाम ह्या माध्यमांचें सारकें कितें वायट कितें पळय नासतना हेरांक हांवें फॉरवर्ड केल्ल्या खातीर सोमयाम सबार रितीन म्हज्या उतरांनी हेरांक हांवें कुर्सार मारल्या खातीर सोमयाम गाड भाऊ बेनी म्हजें जिवीत हांवें पळयलें जाल्यार हर एक फावटी हांव जेजूक कुर्सार मारतां. त्या लोकांनी भोव मारले बरी हांवूय भोव मारतां कोण ना कांय. त्या पिलातान दिल्लें फर्मान हांवूय दितां. देखून मोगाळ भाऊ बेनिनो, हांवें सुमयाक म्हजें जिवीत समर्पण देय जाय. त्या कुर्सा मुळांत म्हजें जिवीत दवरून हांवें व्हरून पळय जाय. आमी पळयलें जुदेवांचो हाते, आमी पळयलें पिलात वा अधिकाऱ्याचो हाते. वॉट अबाउट द पीपल? तिसऱ्यांनी मॅनिपुलेशन ऑफ द क्राऊड अँड स्कर्जिंग. मॅनिपुलेशन ऑफ द क्राऊड अँड स्कर्जिंग जो वांजेल 19 अध्याय वाक्य 1-16 आमी वाचता. पिलात जेजूक सोडूंक जायते प्रयत्न करता. पिलात जेजूक जल्मांत मारयता आनी जल्मांत मारयले उपरांत परत्याक ताका लोकांक समाधान जालें कोण ना म्हणून सांगून सोडूंक प्रयत्न करता. परत्याक जेजूच्या माथ्यार खांट्याचो मुकुट दवरून शिपायांत हांव खेळकुळां करून थापडां मारून सोडूंक प्रयत्न करता. पूण लोक कितें करता? लोक कितें करता? उपराटी बोबो मारतात लोक. तांकां जेजूच्या रक्ताची तान आनीक भगवना. मार्काचो वांजेला ते 15 वाक्य 19-13 आमी वाचता. ताका कुर्सार मार म्हणून लोकांनी बोबाट मारली तवळ पिलात तांचे लागीं म्हणालो, कित्याक? कितें चूक ताणें केल्या? पिलात विचारता. कितें चूक ताणें केल्या सांगा म्हाका म्हणून विचारता. पूण लोक कितें म्हणटा? पिलाताच्या तणकेन जेजून चूक करूंक ना, कुर्सार मारचे दसलो कसलोय अपराध ताका मेळोंक ना, जुदेवांकी मेळोंक ना, देखून ताचो अपराध कितें म्हूण ती सांगनात.
बगार बोबो घालतात काडटका कुर्सायतका तांचे लगीं रिजन ना कित्याक कुर्सार मारी जाय म्हणून जाप ना जाल्यार तांचो बोबो मांत्र थंयसर आसात मोगाळ भाव भयणीनो वय पिलातान अनितीचें पैसल दिलें बद्यान कित्या पासो तूं मेजॉरिटी खातीर मेजॉरिटी बोब घाल्ल्या खातीर मेजॉरिटी नीड नॉट बी जस्ट मेजॉरिटी नीड नॉट बी जस्ट सामान्य जावन आमी खंयचोय निर्धार घेता आसतना कितें करता मेजॉरिटी काडटा न्ही वोट कोणाक मेजॉरिटी मेळ्ळो तसलो विन जावंक पुरो तो राजकीय वोट जावंक पुरो आमच्याच पिरगजांनी जावंक पुरो आमच्याच वाड्यांनी मेजॉरिटी मेळ्ळेल्यांक आमी निर्धार घेता खंयचेय निर्धार पूण मोगाळ भावा भयणीनो जेजूच्या कुर्सावणे संदर्भार मेजॉरिटी वॉज नॉट जस्ट लोकांची बोब नितीची बोब न्ही आसली लोकांची बोब निरापराध्यांक कुर्सार मारच्या खातीर ती बोब आसली मोगाळ भावा भयणीनो एक निरापराध्याक अपराधाचें मरण वाचच्या खातीर सगळो लोक एक जाल्ले आमी पळयता सबार पोटी मोगाळ भाव भयणीनो हेरांनी सांगिल्लें आयकून हांव फैसल दितां हेरांनी सांगलां देखून हांव फैसल दितां सामान्य जावन कोण पळय हेरां तावन बरें पोवन जोडटा जावंक पुरो कोणा तावनी जावंक पुरो पिरगजे तावन जावंक पुरो ह्या जगा तावन जावंक पुरो वा खंयच्याय एका मनशा तावन जावंक पुरो कोण बरें पोवन जोडटा पळय तो वचून 10 जाणांनी सांगना म्हाका ताणें कुमूक केल्या म्हूण सांगताय ना सांगना पूण कांय कोणा तावन इल्लें आयकूंक मेळ्ळें जाल्यार वा इल्ली दुरसोन मेळ्ळी जाल्यार वा करेक्शन मेळ्ळें जाल्यार कितें करता 10 जाणांनी न्ही 100 जाणां गेल्ल्या सांगून येता कांय असकत कांय मेळत जाल्यार न्ही कांय तसलें कॉन्ट्रवर्शियल ह्या दिसांनी पळया कॉन्ट्रवर्शियल इश्यूज जाय माध्यमांक नाजाल्यार कोणी पळयनात तेर्स घाला पळया रितीर घाला पळया कोणी पळयनात व्यूज मेळनात एक खंयचे म्हणजे कॉन्ट्रवर्शियल इश्यू घाला पळया थंय कालगी जालें खंय मात्र सोमांग वता ना खंय कितें जाता हळेया तशें घडलें खंय घालें ग्रुपांत ग्रुपाक मोगाळ भाव भयणीनो आज पिलाताच्या आंगणांत वचून आमी बोब मारिना जावंक पुरो पिलाताच्या आंगणांत वचून लोकांनी बोब मारल्या बरी हांव बोब मारना जावंक पुरो पूण म्हज्याच घरा बसून म्हज्याच्या त्या मोबायलांत हांव पिलाताच्या त्या आंगणांत आसलेल्या लोकांनी घाल्ल्या बोबेच्या की सडीत बोब हांव घालतां आज हांवें घाल्ली बोब न्ही फकत आमच्या गांवांत बगार दुबय आसल्यांक लंडन आसल्यांक कॅनडांत आसल्यांक म्हजी बोब आयकता पिलाता बरी हांवी आनी तिचें पैसल वाचता पिलाताच्या आंगणांत आसलेल्या त्या लोकां बरी हांवी बोबो घालना आसा मोगाळ भावा भयणीनो जेजूचें कुर्साचें मरण बापाचें योजन जावन आसलें बापाचें योजन तातूंत कांयच दुबाव ना पूण बापाक पुताक कोश्टूंक न्ही बगार सर्व ताच्या भुरग्यांक सोडोवचें तें योजन आज त्या जेजूच्या कुर्सावणेंत आमचो वांटो कितें आसा म्हणून आमी नियाळ केलो आमचो वांटो कितें आसा म्हणून आमी नियाळ केलो आज कुरीस नाली साय न्ही आमकां कुरीस आज आमकां एक गर्व कुरीस बाचावेचो संकेत कुरीस सैताना विरोध झुजचें एक बोळ आदीक हातेर कुरीस आमचें जिवीत आनी कुरीस आमच्या जिविताचें प्रेरण तर मोगाळ भावा भयणीनो ह्या भगवंत हप्त्यांत भगवंत त्रिदुमेच्या त्या 3 पवित्र दिसांक आमी पांय तेंकता आसतना जेजूच्या कुर्सावणे वेळार त्या कुर्सावणेक तयार जाल्ले वा कुर्सावणेक कारण जाल्ले व्यक्ती आमी जायनासतना सोम्या आमकां राख म्हूण आमी मागया जुदास ताणें जेजूक विकृत केलो
जेजूक विकृत ताणें केल्लो आनी तें देवाचें येवचेनगी म्हणलें सवाल जुदासान सूख केले हागे म्हणलें सवाल मुगाळ भाऊ बेनीनो जर तरे त्या जुदासानचे जेजूची शिकवण आयकून सैतानाच्या त्या कुतांद्रे बली जावन नातलो जालो जाल्यार जुदास त्या विकृत करच्या कामाक कारण जातो ना मुगाळ भाऊ बेनीनो आमी दिमी घालया जेजूचे भोव पवित्र दीस आमी नियाळना साव सोडवणेचे दीस आमी नियाळता आसतना सगळे आमी सुम्याच्या पांयां तळा समर्पण दिवया म्हजें जिवीत पांयां सुम्या तुज्या पांयां तळा म्हज्या जिविताची हर एक घडीतां म्हाका कळीत आसून घडचीं घडीतां जावंक पुरो म्हाका कळीत नासतना घडचीं घडीतां जावंक पुरो जेजू तुज्या पांयां तळा आज समर्पण दिता सबारपटी म्हाका कळीतच नातलें हांव ही म्हज्या जिवितांत सुम्याक खुर्सार मारता म्हणून सबारपटी म्हाका कळीतच नातलें त्या सुदेवा बरें हांव ही सुम्या विरोध बोब घालता काड ताका कुर्साय ताका म्हणून सांगता त्या लोकां सांगता हांव ही आसा म्हूण कळीत नातलें सुम्या सबारपटी कळीत नातलें हांव ही त्या पिलाता बरी जेजूक खुर्साचें फरमान दिता म्हूण सबारपडी कळीत नातलें त्या सुदेव मुखेल्या बरें हांव जेजू विरोध आसा म्हजे अपराध केल्ल्या वेळार मोसोर आसल्या वेळार राग आसल्या वेळार हेरांक अपराधी हांवें केल्ल्या वेळार जेजू पेद्रू बरी हांव आज म्हजी पातकां रडटां त्या कुर्सार उमकळच्या त्या सोरा बरी हांव म्हजे पातकां रडटां जेजू म्हाका तूं बक्षी जेजू म्हाका बक्षी जेजू म्हजें जिवीत तुज्या पांयां तळा समर्पण दिता सुम्या ह्या घडये म्हज्या जिवितांत आदारलेली सर्व पातकां ह्या घडये देवा तुजे विरोध केल्ली सर पातकां ह्या घडये जेजू तुज्या काकुळती विरोध केल्ली सर पातकां तुज्या पांयां तळा समर्पण दिता सुम्या म्हाका तूं बक्षी तुजी काकुळत म्हाका दी म्हजी कुटाम तुज्या पांयां तळा समर्पण दिता सुम्या कितले पोटी हांव म्हज्या भावार्था विरोध केला कितलेशे पोटी म्हज्या कुटुंबांत हांवें सारकी देख दिवंक ना कितले फावटी म्हज्या भुरग्यांक मागणें करनासतना न्हीद आयला कितले फावटी हांवें म्हज्या भुरग्यांक सांगाता आपोवन मागणें करूंक शिकोवना कितले फावटी हांव म्हज्या भावार्थाच्या विशयांत शेळलो जाला भावार्थांत हांव शेळना जेजू म्हजी काकुळत कर म्हजीं भुरगीं आज मागणें करनात जाल्यार म्हजीं भुरगीं आज मिसाक वचनात जाल्यार म्हजीं भुरगीं आज सक्रामेंत घेवंक फुडें येनात जाल्यार म्हज्या भुरग्यांक आज खुमसार असो सक्रामेंत असो श्रेश्ठता कळीत ना जाल्यार जेजू तांच्या पातकांक हांव कारण म्हजी देख पावोवना सुम्या म्हजें कुटाम तूं बचाव कर तुज्या पवित्र रक्ता मुखांतर म्हजें कुटाम बचाव कर सुम्या ह्या समाजांत हांव जियेत आसतना जेजू तुजें काकुळत प्रकट करचें तसलें बळादीक हातेर म्हाका कर कोण सुम्या खातीर जियोन आसात कोण सुम्या खातीर सॅक्रिफायस करना आसात कोण सुम्याचें उतर प्रगट करना आसात जेजू तांचे विरोध हांव गेल्ल्या खातीर तांचे विरोध वायट हांवें उलयल्ल्या खातीर ह्या पातकां खातीर जेजू हांव आज बक्षाने मागता समर्पण दिता जीसस आय सरेंडर जीसस आय सरेंडर जीसस आय सरेंडर समर्पण दिवया ताचे बेसांव जोडूंक आमी आयती जावया गव्यांगीत येद्या वडा सक्रामेंता येद्या वडा सक्रामेंता सुस्तानवान करूया पूर्विल्या त्या रूपाबोतला नव्यो रीती
Ysgyd fisian Mawartaci Mortifian Zes Papa Tersebut Ulasani Stutisan Potpi Mahima Sesta Ekostalian Hasita Spirit Sama Semi Nawarta Amen. प्रार्थूया. येथे वा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टान सुगडा तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणेचो फळ सदां समचे दे आमी बगेश्वर करूं. तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिसरंग आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो करी. जोची येताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. Amen. तुझ्या विधी भोवती आमी आयल्या बापा संतोषाच्या उमाळ्यार. पत्नी उर्बेन कळत्या काळजान मोना भेटो अर्गा बलिदान. दिसो आयसो आमकां दिलो तुझ्या पित्नेनातल्या तुझ्या बेटी भोवती आमी आयल्या बापा संतोषाच्या उमाळ्यार. काळजां मोना भेटो अर्गा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे समे आसूं. क्रिस्ती म्हज्या मोगाळे भावा भयणीनो, सा लॉरेन्स सोम्याच्या मोगान भरलेलो. सोम्याच्या खुर्साची देख ताणें घेतली आणि खुर्सा वाट ताच्या जिवितांत तो जियेलो. देखून सालोरेसा मुखांतर आमी मागता आणि आमच्या जिवितांत बरेपण आमी जोडटा. आयच्या सुवार्तेंत आनी वाचपांत आमी पळयता जेजू विरोध जेजूक मरणाची शिक्षा दिवचे खातीर घुटमळ जावची ती घडयता. मोगाळ भावा भयणीनो, सोडवणेचे चरित्रेंत मुखले 3 दीस भोव प्रमुख दीस. आमच्या सोम्यान आमच्या देवान एक सामान्य मनशा बरी कश्ट स्वीकार केले, मरण स्वीकार केले आणि जिवान तो जाल्लो. पूण कितें डिफरन्स, व्यत्यास कितें? ताचे कश्ट ताणें स्वीकार करता आसतना, त्या कुर्सार मरता आसतना तो कोणाची शीण उलयना, कोणायकी गाळी दिना, कोणायकी शिराप घालिना. बगार
सगळ्यांक तो बक्षिता मुगाळ बोवा भयणीनो आमच्या सोम्यान आमकां दिल्लो भोव वर्तो उपादेश बोक्षानेचो उपादेश मोगाचो उपादेश आमच्या सारथ्या जिवितांत जियोंक सोम्याचो आदार आमी मागया मिसाचें बलिदान फोवत परिबडोवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया संगत आमी म्हणया हांव पत्की सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनांत चिंतून तोंडान वसारून वायट धोरणांनी बरें सोडून हांवें जायते पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बडो अपराध ह्या पासून भगवंतान समुखार व्हरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमचे काकुळट करूं आनी आमचे पातकां मोगसून आमकां सासनाच्या सेवेता पावो आमेन सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट क्रिस्ता काकुळट क्रिस्ता काकुळट सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट प्रार्थुया बापा तुझ्या मोगाच्या उच्चान पेटून भगवंत लॉरेस दुर्बळांच्या सेवेंत विश्वासी रावून आनी रक्त साक्षांचे कष्ट मरण सोसून महिमेवंत जावंक पावलो ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी सोलोंक आमकां बोळ दी आमच्या समयांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कुरुदेव तुजे सुवे पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन इसाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप तकलेल्यांक धैर्य दिवचें एक उतार सांगू हांवें जाणा जावच्याक सर्वेस्परा देवान म्हाका एका सिसाची जीब दिल्या एका सिसा भाशेन आपणाक शीत दिवंक हर सकाळीं तो म्हजो कान जागृत करता सर्वेस्परा देवान म्हजो कान उगडला आनी हांव उपराटूंक ना हांव फाटीं सरूंक ना म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली म्हजें काडू ओडतल्यांक हांवें म्हजे पोले दाखयले केण्ल्या आनी थिंपये मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता देखून हांवें अपमानाची पर्वा करूंक ना देखून हांवें म्हजें तोंड पात्रा भाशेन घट केलां हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव जाणा म्हाका न्हीद करून दिता तो लागींच आसा तर म्हजेर कोण फिर्याद करीत आमी सांगाता सदरे मुखार वचुया म्हजे विरोध कोणाचो धावो आसा म्हजे मुखार तो रावूं पळया सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता हांव गुन्यांवकार म्हूण कोण थारायत देवाचें उतार हें देवाचें उतार जीवोधन दये म्हाका तूं आय सर्वेस्परा तुजी उधण दये म्हाका तूं आय सर्वेस्परा तुजे पासून देवा
म्हज्या बाबा भयणीक परकी म्हज्या दायजा गोत्रा परदेशी तुझ्या घराचो मान राखचे खातीर लासता मोजे काळी तुका घेण्टेल्यांच्यो केपडायो मोजे पडत आसा तुझे उदंड म्हाका तूं आय सर्वेस्परा केपडायांनी शिनला मोजे काळीज निवला मोजे जिणेसो संतोष कोण तरी दया करीत काय मोर अत्रे गुण आसलो कोणच ना जालो कोण तरी बुजवण दीत काय म्हूण आशेव नासलो कोणच मेळना जालो हांव भुकेलो आनी ताणी म्हज्या घाणान घालो कोडू हांव तानेलो आनी म्हज्या पिवानान घालो शिरको तुझे उदंड म्हाका तूं आय सर्वेस्परा गितांगा देवाचे नाव हांव वाकणतलो अर्गां स्तुती कर ताची महिमा वर्णितलो हे पळय दुबळी धाकटी संतोस्तली देवदर्शन आशेतलांची काळजा नव्या हुरपा बरतली कित्याक सर्वेस्पोर दुबळ्या धाकट्यांची मागणी आयकाता कोड्यार आसलेल्या आपल्यांची तो बेपारवा करिना तुझे उदंड म्हाका तूं आय सर्वेस्परा तुझे उदंड म्हाका तूं आय सर्वेस्परा. Смысл mi ubiera bien. वंदन तुका ख्रिस्ता महिमे बरी राया वंदन तुका ख्रिस्ता महिमे बरी राया नामान तुका आमच्या राया तूं काल जालोय बाबा बोळे शेळये बरी तुका वेलो कुर्सार जोडच्या वंदन तुका ख्रिस्ता महिमे बरी राया वंदन तुका ख्रिस्ता महिमे बरी राया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं
मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुकाय सौम्या. उपरांत 12तलो एकलो जुदास इस्करियोत नावाचो प्रधान याजकासरशीं गेलो आनी म्हणालो, हांव ताका तुमच्या अधीन करीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात. तांणी ताका रुपयाची 30 नाणी मेजली आनी त्या दिसा तावन ताका दर्न दिवंक एक बरो संदर्भ तो सोदतालो. फुगनातल्याचे उंड्याचे परबेच्या पयल्या दिसा सीस जेजूसरशी येवन म्हणाले, आमी खंय वचून तुका पास्कांचें जेवण तयार करी जाय म्हूण तुजी खुशी. जेजून तांकां सांगलें, शारा भितर फाल्यां अन्य मनशासरशीं वसा आनी ताका सांगा, मेस्त्री म्हणटा म्हजो वेळ लागीं पावला, हांव म्हज्या सीसा सांगता तुज्या घरा पास्काचें परमण करता. जेजून सांगल्या प्रमाणे सीस गेले आनी पास्काचें जेवण तांणी तयार केलें. सांज जाताच आपल्या 12 शिसां सांगता जेजू जेवणार बसलो. जेवणार आसतना तो म्हणालो, सतस हांव तुमकां सांगता, तुमचे मदलो एकलो म्हाका गथान पराधीन करतलो. सिसाकांतले आनी एकलोच हांव येतो सुमया अशें विचारी लागलो. ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें, जाणें म्हजें सांगता पलंगनांत हात घाला, तूं म्हाका पराधीन करतलो. मनशापूत पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा त्या प्रमाणे वेता तें खरें, पूण ज्या कोणा मुखांत मनशापूत पराधीन जाता ताका हाय खटा खटा. जुल्म घुसूनातलो जाल्यार त्या मनशाक कितलें बरें आसतें. तितल्यार गथान पराधीन करूंक वेतेल्या जुदासान म्हळें, हांव तो मेस्त्री. जेजून जाप दिली, तूं सुतें सांगताय. देवाचें उतर हें क्रिस्त तें म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो. थोड्या म्हयन्या आदीं घडिल्लें एक गडीत तुमच्या उगडासाक हांव वाडटां. उत्तराखंड थंयसर एक सुरंग मार्ग कोंडोन आसलें, एक टनल कोंडोन आसलें उगडासागे. आनी तें टनल कोंडटा आसतना आनी कितें एक 50 मिटर तितलो टनल तांणी कोंडल्यार तो रस्तो संपून जालो. आनी तो सुरंग मार्ग कोंडलो जाल्यार सुमार 4 किलोमिटर हांकां रस्तो उणो आनी गुड्याक सोडो जाय म्हूण ना. देखून हे एक योचन घाल्लें. 21 जण हे काम करनासले सुरंग मार्गाच्या भितर. आनी अशें कोंडून आसतना एका दिसांनी त्या सुरंग मार्गाच्या मुखल्यान म्हणजे खंय तांणी कोंडूंक सुरू केलां थंयसर दोरो कोसळ्ळो आनी 21 जण त्या सुरंग मार्गाच्या भितर. 14 दीस तांणी ती माती काडूंक प्रयत्न केली. कितली माती काडली जाल्यार वयर तावन सगळो गुडो परत्याक देंवूनच आसा. तांणी नवे नवे तंत्रज्ञान वापरन कशें म्हणी करून त्या लोकांक भायर हाडूंक प्रयत्न केले, पूण खंयची तांची मिशिनाय उपकाराक पडोवंक नात. आनी आखरेक तांकां उगडास आयलो. आदीं पुरा कशें सुरंग मार्ग कोणताले. रॅट होल मायनर्स म्हळ्यार उंदरा परी बीळ काडन फुडें येचें. म्हणजे ते मायनींग कितें करतात तांकां तांणी उगडास काडलो. आनी नॉर्थ इस्टांतावन रॅट होल मायनर्सांक तांणी आपोवन हाडलें. 7 जण ते. आनी तांचो मुखेली कुरेशी मुन्ना म्हणलो तांचो मुखेली. ताच्या मुखेलपणा खाल तांणी हें योजन हाती घेतलें आनी 2 दिसांनी उंदरा बरी बीळ काडन ते मुखार फुडें गेले आनी त्या 21 जणांकी तांणी भायर हाडले.
मगाळ भाऊ भयणीनो, आणि हें काम करता आसतना जर तर ते बीळ काडून येता आसतना तांचे वयर तो दोरो कसलो न्हू, त्या मातयेंत ते मोरूंक सर्व रितीची साध्यता आसली. आनी ह्या संदर्भार एक पत्रकर्त कुरेशी मुन्ना लागीं येवन म्हणटा, तुवें हें एक रिस्केचें काम, इतलें डेंजरस काम करता आसतना तुका तुज्या कुटुंबाचो उगडास येवंक ना गी. जर तर तूं मेल्लोय जाल्यार म्हणलें बोगडां येवनात गी. कुरेशी मुन्ना म्हणटा, म्हज्या कुटुंबाचो म्हाका उगडास आयलो, पूण त्या 20 आनी 21 जाणांचो जीव वाचोवच्या खातीर म्हजो एकल्याचो जीव गेलो जाल्यार व्हडना. त्या 21 जाणांचो जीव वाचोवच्या खातीर म्हजो एकल्याचो जीव गेलो जाल्यार व्हडना म्हणल्या एका चिंतपांत हें काम हांवें हाती घेतलें. मगाळ भाऊ भयणीनो, एक सामान्य मनीस त्या 21 जाणांचो जीव वाचोवच्या खातीर आपणाचो जीवच रिस्केर घाल्लो व्यक्ती. मगाळ भावा भयणीनो, कुरेशी मुन्ना बरी आमच्या जेजूनी पळया आमा समेसांचो जीव वाचोवच्या खातीर ताचोच जीव ताणें कुर्सार अर्पण दिलो. जेजूक पयलेंच कळीत आसलें गी ताका लोक कुर्सार मारतीत म्हणून, कळीत आसलें गी नातलें. आयची सुवार्थ आयकून नाय तुमी. पयलेंच कळीत आसलें, जेरुजलेमाक येतानाच कळीत आसलें. परत आनी परत जेजून ताच्या शिकवण वेळार ताका कितें बुर सोसूंक आसा ताणें पयलेंत सांगलां. ताच्या कश्टां विशांत, मरणा विशांत, जिवनपणा विशांत शिसांक सांगलां. शिसांक कळूं ना मानते रे, शिसांक कळ्ळें गे दळा. जेजू जिवान जाल्ले उपरांत कळ्ळें, ओ अशें सांगून आसलो. मागीर कळ्ळें तांकां. मगाळ भाऊ भयणीनो, आयचे सुवार्थ आमी आयकली आनी आयच्या सुवार्थेन आमी पळयता जेजूच्या मरणाची ती घडी लागीं आयल्या. कसली तयाराई जावन आसा म्हूण प्रत्येक जावन जेजूच्या निमाण्या जेवणाची ती तयाराई आमी सांगलें आयकलां. कास इद्दवन बॉस, कोणा लागीं पयशे आसात ते बॉस न्ही गे. देखून हर एकलो आमी पयशे करूंक प्रयत्न करता. खंयच्या नमनेर म्हणी हांवें ग्रेस्त जाय. ल्हान भुरग्यांक इस्कालाक धाडटाना तांच्या मोतींत आमी घालता, तुवें बरें शिकत जाय आनी काल जायचें. व्हडलो मनीस जाय. कुडीन मानता न्ही, बोल्सांत ती न्ही, बँकांत ती, कारार बस जाय. तांच्या मतींक सगळें घालता ल्हानच्या भुरग्यांक. म्हळ्यार जिवितांत पयशे आपणावचें, ग्रेस्त जावचें भोव प्रमुख म्हणून आमी शिकयता. पूण मगाळ भाऊ भयणीनो, पयशांचे 2 कूस आसात, 2 सायड्स. खंयचे परत 2 कूस? पयशे पावर, बळ, स्वतंत्र, स्वागौरव, गन, मान, मर्याद दितात. वय की नाही? दितात गिन्नात, दितात. पयशे दितात. पयशे आसल्याक पावर आसा, चांगले आयकतात. तुजे लागीं काही ना जाल्यार कोणी आयकता ते ना, आयकनात. बस या म्हणून बसयतात न्ही. येयल्ले आसात जाल्यार वय ताणें सांगलें सोमा सारकें सांगता तो न्ही. वय पयशे उलयतात. पयशे आसल्यार बोळी आसा न्ही. वेग्गी कोणी अटॅक करूंक वचनात. इल्ले जागृत न्ही. कोणा ताका इन्फ्लुयन्स आहा, पयशे आहा कितेंय करीत तो आसता न्ही गे. पयशे आसलो स्वतंत्र, तूं कोणी विचारूंक न्ही. विचारलें पयलें न्ही, तूं कोणी विचारूंक मुगत बसाचें तुवें. पयशे नासल्यान तूं कोणी विचारूंक म्हळ्यार 4 दिवन बसयतात. देखून पयशे पळया भोव गरज. एक कूस पयशांची आनी एक कूस आमी पळयलें जाल्यार पयशे सर्व वायटांचें मूळ. पयशे सर्व वायटांचें मूळ. तेच बरी पयशे थोडे बटी आमचे दोळे कुड्डे करतात.
आमचें काळीज फातोर करतात, नो इमोशन्स. पोरिशीन एक हांवें मोर्न पळयलें. आवय बापायनी भुरग्यांक तांचे आस्त सगळे विकून बरें शिकप दिलां. व्हडलीं व्हडलीं मनशां जाल्यांत, कालें जाल्या म्हूण सांगना हांव, व्हडलीं व्हडलीं मनशां जाल्यांत, मोर्नाक आयल्यांत, बरे बरे सूट आनी प्रकाळें घालून पॉश लायव्ह आनी पुरो आसा, बँड आसा, ग्रँड मोर्न ग्रँड. पूण इतलीं भुरगीं एक 4 भुरगीं आहात तीं कोणाच्या एका दोळ्यांत एक सिन्सियर दुखां पळोवंक मेळनात. दुबळें आशिल्लीं काय ती आवय बापी, आनी ती आवय सरल्या आज त्या ग्रस्त मनशाच्या भुरग्यांच्या दोळ्यांत, एकल्याच्या दोळ्यांत एक सिन्सियर दुखां कळटात न्ही गे, सिन्सियर दुखां पळोवंक मेळनात. पयशांचे आनी एक कुसू काळीज फातोर करता. तेच बरी पयशांक उतरांक ओडपोन हाडटा, उलोवची उतरांच दुसरेंच नमण्याची. तेच बरी सालींक हांकार हाडटा, मनशांक परकी करता, मनशांक परकी करता. पयशे आसल्यार कोणी नाकात, फ्रेंडी नाका, सैरी नाकात, कोणी नाकात. थोडे पटी आमची सैरी आमच्याच लेवलार आसात जाल्यार तितलेच ग्रेस जाल्यार मानतरी. आमचे सैरी कोणी दुबळो आसा जाल्यार काजाराक लास्टाक आपोवचें तांकां. तो बरो पॉश येना न्ही गे, व्हडल्या कारांत येना, कांय सायकलार येत जाल्यार, बसार येत जाल्यार, रिक्षार येत जाल्यार. थोडे पटी म्हजो भाऊ म्हजी बहीण म्हणून की लज दिसता, दुबळो तो. मुखार आपण बसूंक की लज दिसता, दुबळो तो. पयशांची आनी एक कूस. मुखार भोव भिनीनो बेंजामिन फ्रँकलिन म्हणलो म्हणटा, मनी हॅज नेवर मेड मॅन हॅपी नॉर विल इट. पयशान आज म्हणसर मनशाक संतोष करूंक ना आनी की करूंक शकचो ना गे पयसो. परत तो म्हणटा, देर इज नथींग इन इट्स नेचर टू प्रोड्यूस हॅपिनेस. द मोर ऑफ इट वन हॅज द मोर वन वॉन्ट्स. पयशे कशें गे म्हणून सांगल्यार कितले आसात गे आनीकी चड जाय, आनीकी चड जाय. देखून पळय आमचो अंबानी न्ही, अंबानी जावंक पुरो, अदानी जावंक पुरो, परत्या परत्या रीण काडटात गे. इतले आसूनी न्ही, आनीकी जाय, आनीकी जाय. पयशांचे गुणत. मुखार भोव भिनीनो पयशे वहिवाटाक जाय जाल्ले भोव गरजेचे. पयशे नासतना वेवस्था ना. कामां जायचे तर पयशे जाय जाय. आनी आयच्या सुवार्थेंत आमी पळयता दोगांच्या हातांत पयशे आसात. आयच्या सुवार्थेंत दोगांच्या हातांत पयशे आसले आमी पळयता. कोण ते? एक जुदासाच्या हातान, व्हेरी गुड, करेक्ट. एक जुदासाच्या हातान पयशे आसले पळयले. आनी एक कोण? आच्या सुवार्थेंत, सुवार्थेंत आयकोन हां पयशे दिल्ले जुदासा. कोणें पयशे दिल्ले? प्रधान याजकान. याजकांच्या हातान पयशे आहात, जुदासांच्या हातान पयशे आहात. मुखार भोव भिनीनो याजकाच्या हातांतले पयशे आनी जुदासाच्या हातांतले पयशे कशें काम करतात इल्लोस आमी नियाळ करया, इल्लोस आमी नियाळ करया. आनी आमच्या हातांत आसले पयशे कशें काम करतीत वा करयेत म्हणून इल्लोसो नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. पयल्यान पयल्या आमी प्रधान याजक आनी मुखेल्याच्या हातांत पयशे आसात. कित्या खातीर? तांच्या हातांत पयशे आसात जावंक पुरो. ओके, खंय तावन आयिल्ले जावंक पुरो. प्रधान याजकांच्या हातांत वा मुखेल्यांच्या हातांत खंय तावन आयिल्ले जावंक पुरो. देव परजे तावन आयिल्ले जावंक पुरो, वय मो. त्या देवळाक आयिल्ले, देव टेंपलाक आयिल्ले पयशे जावंक पुरो. आनी परत देव टेंपलाच्या खर्चाक वापरचे खातीर ते पयशे थंयसर आसात जावंक पुरो. देव परजेच्या गरजांक पावचे खातीर ते पयशे आसात जावंक पुरो. देवाच्या मनाक बरें करचे खातीर ते पयशे आसात जावंक पुरो. पूण मुखार भाव भयणीनो, ते याजक वा ते मुखेली ते पयशे खंयच्याक वापरतात?
ह्या घडींत आमी पळयलें जाल्यार एका निरापराधी मनशाक लागाड काडचे खातीर वापरचें आमी पळयता. कितले पयशे तांणी मेजले? 30 रुपयाची नाणी. 30 रुपयाची नाणी एका निरापराध्याक ताच्या जिवितांत बरेंच करून गेल्लो जेजू वय मो. तांकां भंय आसलें देखून तांणी तें वाचले. मोगाळ भाऊ भयणीनो, अव्यवहार थंयसर जालो. एक निरापराध्याक जिवीशी मारच्या खातीर तो वापरलो. म्हळ्यार जेजूक मारूंक सुपारी दिले. सुपारी किलर्स, सुपारी दिवचे आमी पळयता. माते वसो वांजेल अध्याय 6 वाक्य 20 आनी 4 आमी वाचता. कोणाकच दोग दनयांची साखरी करूंक जायना, कित्याक एकच तो एकल्याचो द्वेश करतलो आनी आनी एकल्याचो मोग करतलो. तुमच्यान देवाची दुडवाची साखरी करूंक जायना. देवाची दुडवाची साखरी करूंक जायना. कोणें म्हणलें? जेजून म्हणलें. जेजून म्हणलीं ती उतरां. लुकाचो वांजेल आमी वाचता अध्याय 12 वाक्य 30 आनी 4 आमी वाचता. कित्याक जंय तुजें निर्मय आसा थंयसर सांगा तुजें काळीजी आसा. खंयसर तुजें निर्मय आसा थंयसर तुजें काळीजी आसा. कोणाक पयशांचो आशा आसा तो खंय पयशे मेळटा थंयच वता. कोणाक देवाचो आशिर्वाद आशा आसा तो देवाक सोदून येता. आज हांगासर तुमी आयल्यात, सोदून आयल्यात. नाजाल्यार फाल्यां न्ही ब्रेस्तारांनी नव्यान आसलें बुधवारा म्हळ्यार आयल्यात. पाद्राप म्हणालो आज सदां येवची मात्र आयल्यांत, थोडी येवनात म्हणून नंबर इल्ले उण्या म्हणालो. म्हळ्यार सोदून येतात. खंयसर तुजें निर्मय आसा थंयसर तुजें काळीजी आसा. देवाचो मोग आसा जाल्यार थंयसर तूं येता. देखून मोगाळ भाऊ भयणीनो, देवाची सारकी वळख आसल्यांनी दुडवाची मोग करूंक जायना. दुडवाचो मोग करूंक जायना. अधिकारा पासत ते याजकवा ते मुखेली भियेल्ले. लोक गुंतीत म्हणून ते भियेल्ले. लोक बरो जातीत म्हणून ते भियेल्ले. पयशां वरवीं ग्रेस्तकाये वरवीं इश्ट जोडून घेवच्या बदलाक, बरेपण करून घेवच्या बदलाक दुस्मान करून तांणी घेतलो. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आज आमी आमच्या हातांत आसले पयशे वरवीं कितें करून घेता? आमकां दुस्मान करून घेता गी वा इश्ट करून घेता? दुसऱ्यान जुदासाच्या हातांत पयशे आसले. तुमी सांगल्या बरीच जुदासाच्या हातांत पयशे. जेजून जुदासाच्या हातांत पयशे दिल्ले. जेजूक आनी ताच्या 12 जाणांशी सांगे कितें सकट गरज आसा पळया तें सुदारसूंची जबाबदारी जुदासाक दिल्ली. म्हळ्यार जेजूक जुदासाचेर एक मोग आसलो आनी एक पातयेनी आसली. आमच्या कुटुंबांत पळया कोणा लागीं पयशे आमी दिता? कोणाचेर पातयेनी आसा तांचेर न्ही गे. जर तर घरचो येजमान वा येजमाणी सदां वचून घालता जाल्यार ताचे लागीं पयशे दिता ते? ना, दिनात न्ही. कोण इल्ले जगृतेन दवरतीत, अल्टायर करशीत, घराक जाय जाल्ल्यो बरी बरें मेंटेन करतीत, तसल्या कडेन पयशे हाडून दितात. म्हणजे घर सांबाळतेल्या कडेन पयशे हाडून दितात. कांय इल्ले उरोंक शकता जाल्यार तसल्या कडेन पयशे हाडून दितात. ना जाल्यार कांय उरचें ना, कांय उरचें ना न्ही गी. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, सदां वरचो पळया कुटुंबांत दादलो वावर केलो जाल्यार घरचें खजान स्त्रिये लागीं आसता वा आवय लागीं आसता. ओके. तेच परी लॉकराची चावी कोणा कडेन आसता? चावी सडा व्हरत स्माईल करतना कळटा कोणा कडेन आसा म्हणून न्ही गी. आसा कोणा कडेन सांगना हांव, तुमकां गोत्ता आसा लॉकराची चावी. म्हणजे पातयेनी आसल्या मनशाक तांचे लागीं आसा. कित्याक असो तूं कुटुंबाच्या मोगा खातीर वा भुरग्यांच्या फुडारा मुखार पयशे विबाड जावचो ना म्हणलो उद्देश. वा त्या कुटुंबाच्या मोगाच्या किसडीत, कुटुंबाच्या भद्रतेच्या किसडीत पयशांची आपलेशी जावचें ना म्हणलें पातयेनी. मोगाळ भाव भयणीनो, जेजून जुदासाच्या हातांत पयशांची चिरी दिल्या म्हळ्यार जेजू की जुदासाचेर
पातयेनी आसा शिसांकी पातयेनी आसा ना जाल्यार ते झगडते आसले तो सोरता ताका दिनाका म्हजे कडेन दी म्हणटा आसले शी कांय झगडले आमी खंय आयकोना शिसांनी झगडले म्हळ्यार जुदास पातयेनूच मनीस जावन आसलो पूण आयच्या सुवार्थेन आमी पळयता हांव खालें मदें मदें इल्लें सोरतालो खंय सोरची आयिल्ले म्हळ्यार मगाळ भाव भयणीनो जेजूसा पातयेनूच मनीस स्वार्थी कित्याक जालो जेजूच्या पातयेनूच मनीस स्वार्थी कित्याक जालो कित्याक म्हळ्यार आबलेस ताका आयिल्लो लोकाराची सावी मजाडेच आसा इल्लेंच त्या लोकार तावन काण दुसऱ्या कडेन दवरूंक आरंभ केल्लें पोरू हांव पयलें सांत आंतोनी आसऱ्यांत आसलो फादर लॅरी आहलो पळय थंय सावी आहलो हांव 4 वर्सां आहलो थंय एकलो दादलो मनीस येवन सांगता तो दुबय काम करनासलो खंय आनी हर एका म्हयन्यांत ताचो सांबाळ सगळो ताणें घरान दांडिलो ताका म्हण कांयच दवरूं ना ताणें सगळें दांडितालो घर चलयतालें म्हजे पतीन भुरग्यां पळयतालें म्हणून पूण फाटीं आयिल्लेंच कितें जालें फाटीं येता आसतना पळयता ताच्या स्त्रीयेन घरा कांय करूंक ना तिका आनी एक संबंद आसलो तें घर तिणें बांदलां हाच्या नांवार कांयच ना आतां कांयच ना म्हळ्यार अनाथ जावन आसराक येवन पडला कसलो आबलेस पळया कसलो स्वार्थ पळयात 32 years 32 वर्सां वावर करून आखरेक घर सांडून सगळें सांडून आखरेक येवन पडला आसऱ्याक निराशे जावनूच पॅरलायज जाल्लो ताच्या जिवितांत कोण आयले जाल्यार रडतालोच 32 वर्सां ताच्या जिविताची भोव अपुरबायेची वर्सां बरें जॉली करी येता आसलें ताणें सगळ्या कुटुंबा खातीर दिवन कांयच ना ताचे लागीं पयशांचे आबलेस मुगाळ भाव भयणीनो दुसऱ्यान जुदासाक सैतानान वेडो घाल्लो जेजू सांगताच आसलो जाल्यार जेजू सांगताच भोंवतालो जाल्यार सैतानान ताका वेडो घाल्लो आमच्याय कुटुंबांत जेजू सांगताच आसा जाल्यार हर एका मिसाक हांव येता जाल्यार रेतीर हांव करता जाल्यार तेच हांव करता जाल्यार जेजू वट्टकूच आसा जाल्यार केदळा पळयल्यार जेजू जेजूत म्हणलें म्हज्या तोंडांत हांव येता जाल्यार जर तेरे सारकें डिस्पोजिशन कितें म्हणटा हांव जेजूच्यो प्रभाव म्हज्या जिवितांत ना जाल्यार जुदास बरीच म्हजी काणी जाता देखून मुगाळ भाव भयणीनो पयशे आसल्या कडेन सैतानी आसा म्हण आमी उडास दवरी जाय खंयसर पयशे आसा थंयसर सैतानी आसा म्हण उडास दवरी जाय तशें म्हणटा आसतना पयशे ते सैतान म्हणून हांवें सैतानी आसा म्हण उडास दवरी म्हण सांगलां हांवें देखून देवाचें योजन तें जेजून खुर्सार मरचें जुदासांत विकृत जावचें तरी पूण माते बस वांजेल अध्याय 20 आनी 6 वाक्य 20 आनी 4 आनी 20 आनी 5 25 वाक्य वाचलें जाल्यार थंयसर म्हणटा मनशा पोत पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा त्या प्रमाणे वेता तें खरें देवाचें योजन खरें तें पूण ज्या कोणा मुखांतरी मनशा पोत पराधीन जाता ताका हाय काटा जुल्मुंकूच नातलें जाल्यार त्या मनशाक कितलें बरें आसतें जुल्मुंकूच नातलें जाल्यार त्या मनशाक कितलें बरें आसतें देखून मुगाळ भाव भयणीनो म्हणजे जेजूचें खुर्साचें मरण एक येवजन पूण जुदासान जेजूच्या शिकवणे प्रमाणे तो जियेलो जाल्यार प्रामाणीक व्यक्ती तो जाल्लो जाल्यार त्या योजनांत विकृत करचो मनीस जुदास जातो ना कित्याक ताचे लागीं पयशे आसल्यार सैतान ताच्या लागीं येवंक सोदतो ना मुगाळ भाव भयणीनो when people are greedy for money they are ready for anything even to sell or kill another human being केदना म्हज्या जिवितांत आपलेस आसा when I am greedy I am ready to do anything पयशां खातीर कितेंय करचें आमी पळयता तडेपटी पयशां खातीर आमचो समुदाय विकचें आमी पळयना आमच्याच समुदायांत कांय इल्लें मेळटा कोण ना कांय इल्लें कोणी दितात कोण ना तुज्याच समुदाया विरोध उलय तुज्याच क्रिस्तांव भवार्था विरोध उलय म्हणून दितात कोण ना
म्हजोच समुदाय हांव विकिनांगे म्हजो भावार्थ हांव विकिनांगे म्हजेच कुटुंबाक हांव जुदासान विक्रीत केल्ल्या परी भायर वचून म्हज्या पुता विशांत वा धुवे विशांत भायर वचून उलयता आसतना म्हजेच पुताक वा धुवेक हांव विक्रीत करनांगे. मोगाळ भाऊ भयणीनो, देखून पयशे आमच्या जिणेचो रुलर जायनजो. पयशे म्हज्या जिणेचो रुलर जायनजो. पयशे म्हज्या जिणेचो धनी जायनजो. आनी हांवें पयशांचे गुलाम जायनजो. बघा रे, हांवें कोणाचोच गुलाम जायचे? कोणाचो गुलाम जायचे? देवाचो गुलाम जायचे. देवाचोच गुलाम जायचे. आराधन करता आसतना हांवें सांगलें सडावर्त आदांव आनी एबेन केल्लें तेंच आमी करता म्हणून. आदांवन ताणें केल्ली सूख ओपून घेवना. एवी ताणें केल्ली सूख ती ओपून घेवना. हेरांक सदां केलें. हेरांक सदां केलें. तेच परी आमी सबार पोटी करता मोगाळ भाऊ भयणीनो. तर आज आमी नियाळ करया. हांव आज जुदासा बरी जालांगी. म्हणजे पयशाच्या आबलेसाक हांव सांबाळलांगी. म्हज्या कुटुंबाक हांवें खंयचें मोल दिलां. म्हज्या कुटुंबांत कितें आसा जाय म्हणून म्हज्या भुरग्यांक हांवें शिकयलां. ग्रेस्तकाय आसा जाय म्हूण शिकयलांगी. व्हडलीं व्हडलीं कारां जाय जाय म्हूण शिकयलांगी. वा मनशा गौरव जाय जाय म्हूण शिकयलांगी. देवाचें उतर वाचूंक शिकयलांगी. देवाचें उतर नियाळोवंक शिकयलांगी. सक्रामेंत काण घेवचें प्रामुख्यता दिल्यागी. सबार जाणां आजकालचीं भुरगीं मिसाक येनात. मिसाक येनात. कित्याक पजत? कित्याक म्हळ्यार कुटुंबांत सडावर्त युवाजन भुरगीं नात. देखून हांव सांगता देगिरान कुटुंबांत आवय बापायनी तांकां पयशेच प्रमुख म्हूण दाखयलां. जॉली करचें प्रमुख म्हूण दाखयलां. आनी तेंच भुरगीं शिकल्यांत. थोड्या फावटी समाजा वरवीं शिकल्यांत जावंक पुरो, पूण सबार कुटुंबांनी तांच्या आवय बापाय तावूंच शिकल्यांत. आनी आतां आवय बापाय येवन म्हणटात फादर म्हजो पूत मिसाक येवना फादर, कशें म्हणीन ताका एक सारको करा फादर. सारको करूंक ताणें आयल्यार न्ही तें ताच्या फाटल्यान धांवूंक जाताय. जाताय ना, जायना. हेटी हातांत हांवन सुकलें जाल्यार मागीर फाटी हाडूंक आयकनात. तुमी ओल्ड जनरेशन वसा म्हणटात न्ही. ओल्ड जनरेशन तुमकां कांय समजना म्हणटात. पूण समजून येवच्या संदर्भार वेळी मुग्धोन आसता. देखून मोगाळ भाऊ भयणीनो, आमच्या कुटुंबांत आमी पयशांच्या की चडीत, ग्रेस्तकायेच्या की चडीत देवाक दिवंक आमी प्रयत्न करया. तेन्ना आमी आमच्या जिवितांत सोम्याचे खरे शीस जावंक शकता. सूख आमी करता, पाताक आमी करता. कुणीय सर्गांत हांव डायरेक्ट पडुल्लो ना. बगार आवयच्या गर्भांत हांव सायिल्ली आमी सोमेस्त, आमी अस्कत ते वळखून घेवन पेद्रू बरी सोम्या हांवें सूख केल्या म्हाका बक्षी म्हूण शिकया, सांगूंक शिकया. त्या खुर्सार आसल्या त्या उजव्या कुशीन आसल्या सोरा बरी तुज्या वैकुटांत म्हाकाय गे सोम्या म्हूण आमी मागणें करया. खंडीत जावन आमी मुखल्या दिसांनी आचरण करचें. सोम्याचें कश्ट, मरण आनी जिवानपण आमच्या जिवितांत एक नवी दिशा दिवंक पावतली. असली कृपा आमी मागून घेवया. Jesu'च्या पवित्र पोळी बोलून दी जिविताक कांसावो. जेसूची बापायेता अर्पण आमचें करता. स्वीकार तूं कर्म परता बेसांव तुजें मागता. Servis por tu amor, resna
스스티소 지수자 몸이 르탄 묻는 네 집이 다치 비와 왜디 설신 바파이다 얼굴 엄치 끌타 스위가 꿀못 버려다 매상 बाबा बिनिनोमचानी तुमचे बलिदान सर्पद्वेदा देव बापाक मानत असले जाऊन दे म्हण मागाते हे तुमच्या हातातलं बलिदान आपल्या मार्गाने महिमे आमच्या विचार प्रवेशाच्या जगात सर्वेस भरून घेऊ प्रितीच्या बापा तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भगीवन लॉरेस जमनीत वंपलेल्या गोवाच्या कणाबरी आपल्या जीवाची या संसारान पर्वा करीनासतना रक्त साक्षाच्या मरणावरवी महिमेवन जालो आणि पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो या सन्मानान आणि आम्ही संसाराच्या सोडवणे पासून आमचे जिवीत दादा तुका मेळवून दिता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस पर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सभे असो आमचे काळसा उबारुया सर्वेस पोराक आमच्या देवाक दीन वासुया वयशे आमी करू पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदर आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नेतीसो आणि आमच्या फायद्याचो ताच्या जिवीत दितेल्या मरणाची आणि वैभवी पुन्हा जिवानपणाचे भो पवित्र दीस लागीं पावले सैतानाच्या गर्वाचेर ताने सैत वेले आणि आमचे तराने ताने केले ही वर्ती गणिता सडवणेची आम्ही भक्तीने संभ्रमता या दिसाने देखून जेजू वरवीं देवदूतांचो दळबार संतोषान बरें तुजे मुखार निरंतरी तुका वाकंतात सरकार तांचे वाकणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता दरबारांचो सर्वेस पोरतू सगाडी संसार भरला तुझ्या सगी तुकाचे सगी तुकाचे सर्वेस पोराचे नवी येता ताकाचे सगी तुकाचे सगी तुकाचे बापा करूस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र ज्ञान दडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जाऊन ती आमकां आमच्या शमे जेजू क्रिस्ताची कुडू आणि रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कुडू तुमचे पसोत समर्पणची तेच परीचे बंद देस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान देन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणें कररजें हें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस मनशां पसोत तें वार उतेलें हे म्हज्या उगडासाक करा तें
Bavarta so gut purgatuvya. सुम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुन्हा जीवन पो आम्ही परता तुझ्या येण्या सौम्या जेसू आम्ही बापा जेजूच्या मरणास आणि पुन्हा जिवानपणास आम्ही भक्तीपणे उदास करता आणि हो जिविदा सुंदो आणि सर्वनेची काल तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनमस्तांव आणि जेजूची कूड आणि रगत सवतेला आमा स्मेक सांग पवित्रत्म्योर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रथमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा, जराल्ड आयसक आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. जिवानपणाचो भरवसो धरून मरण पावले आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगातीत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ फळोवंक फावो कर. हांगासर हजर आसल्या वेदिशी आयल्या आमा समेस्ताची दया कर. अंकवार मरी देवाची माय, तिचो पती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत लॉरेस, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सर भक्तां बराबर सगळ्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेसू वरवीं, त्याच जेसू संगता, त्याच जेसू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सरवंदनने वैभव तुका सेसनाच्या सेसना. आमेन. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना दिर्घीवन म्हणुया. आमच्या बाबा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र, तुझे राज आमकां येव, तुझी खुशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मोक्षिता तशें आमची पातकां वगस आनी आमकां काळीन पडोवन दीव नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतल्यान आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गेंचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान त्रेक तेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेने सर पातकांतले सुटे आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या तंदुता म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण ज्या पवी सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकपडान सांबाळ. तुमची येताय आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाके. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. माय मग सगुत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणात आपोवन मेळ्ळ्यान ती सुभागी. सुम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांनी म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्या काळजान म्हज्या
रागोन असा येण्यात तुझ्या वेगे जेजुराया स्वागत करता तुका सोमिया काळजान म्हज्या रागोन आसा येण्याक तुज्या ही वेगी जेजुराया स्वागत करता तुका जशे फुलं येवचें साळ सूर्याको शिंगवता तशें सोम्या मोन हेमाची तुकाच तेला लेता ए सोम्या काळजान म्हज्या रागोन आसा येण्याक तुज्या वेगी जेजुराया स्वागत करता तुका सोमिया गोळ्या म्हज्या सोम्या अर्गा तुका सर्गी कानान तुवें पोसलाय म्हाका सोम्या अर्गा तुका मुखान तुवें तुकाच बेटो गेलो म्हाकाच तुवें देवच्या कुर्सार मेलो मोड्या वायना तुका समर्पिलो सोम्या गोळ्या म्हज्या सोम्या अर्गां तुका सर्गी कानान तुवें पोसलाय म्हाका सोम्या अर्गां तुका जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतिल्ल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं मगेवन लॉरेसाच्या काळजा बरी आमचें काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणींच्या कश्टांक आनी हाल पाद्र्यांक वगाड आनी तांच्या गरजां पळोवंक आमचे हात पाय सुटसुटीत कर गरिबांचे आनी अनेक भक्तेल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्का पासून कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर हे आमी मागता तुज्या पुताचे सुचे नवी आमेन सर्वेस पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसो सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमकां आशिर्वाद दी आमेन वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडपकार ह्या मिसाचेर प्रधान याजक जावन हेच्या मिसाचें बलिदान भेटोवन भोव अपुरबायेचें आराधन चलोवन व्हरनो आमकां देवाचें उतर मोन दिल्ल्या आनी आमचे खातीर मागिल्ल्या मानादेक बाप पिटर गोन्साल्वेस बोंदेल सालोरेसचें पुणशेत बोंदेलांत आसा थंयसर ते हेडमास्टर जावन इस्कॉलांत वावर दिवन आसात ताच्या फुडें ते तांचे मिसांव वावर प्रारंभ करता आसतना 4 वर्सां सांतन आसऱ्यांत सहाय्यक डिरेक्टर जावन ताणें वावर दिल्लो आसा आनी उपरांत बांबेलांत आनी लॉरेटोंत हेडमास्टर जावन ताणें वावर दिल्लो आसा आनी प्रस्तुत बोंदेलांत ते आपलो शिक्षण क्षेत्रांत तांचो वावर तशेंच पुणशेतांत तांचो वावर ते दिवन आसात बापानो तुमकां समेस्त तांचे तर्फेन रेक्टर बापांचे तर्फेन देव बरें करूंक म्हणटा
तशें जायची तेर्साची लितुर्ची जी जबाबदारी घेतिल्ल्या लितुर्जीक समितीक देव बरें करूं. मोगाळ बापा प्रत्येक रितीन ह्या पवित्र थळाक येवच्या लोकांच्या गरजां खातीर दान दिल्ल्या मुर्दोम दिल्ल्या पेचेंत राविल्ल्या हर एका व्यक्तीक आमी तुज्या पांयांतळी समर्पण दिता. सालोरेसा मुखांतर जायते बरेपण तांच्या कुटुंबांनी तुवें केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता आनी ह्यो वाती तांच्या जिवितांत तांच्या कुटुंबाक आशिर्वादाचो संकेत जावन त्यो जळटा आसतना तांच्या सगळ्या कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांची कुटुंबां तूं पवित्र कर. ही सर मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. आतां नांवां पयल्यांनी मुखार येवचें न्ही. प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. जेवणाक वंतिकी दिल्ल्यांची नांवां लिओन लॉय डिसोजा मुंबय, लिओन लॉय डिसोजा मुंबय, संतान कॅस्टलिनो पेर्नल, संतान कॅस्टलिनो पेर्नल, सुषमा जीवन एंड मायरा दुबय, सुषमा जीवन एंड मायरा दुबय, प्रेम कुमार उजरे, प्रेम कुमार उजरे. अच्छे मुर्दोमो अनिल अनिता डिसोजा नकरे, अनिल अनिता डिसोजा नकरे, ब्रेन्सन एंड बेलिना मोनिस पंबूर, ब्रेन्सन एंड बेलिना मोनिस पंबूर, जानिस टेलिस बैदाळ बी, जानिस टेलिस बैदाळ बी, जानेट टेलिस बैदाळ बी, जानेट टेलिस बैदाळ बी, एडवर्ड प्रेसिल्ला डिसोजा एरमाळ, एडवर्ड प्रेसिल्ला डिसोजा एरमाळ. आनी जर कोणाची नांवां सोडून गेल्यांतर तांणी येवन वाती स्विकार करियेत. वंदन मूर्ति संता लोरेसा, वंदना वंदन तुका इष्टा जेजूच्या, वंदन गे आज भक्तां तुझ्या, महिमा गायली तुवें देव बापाचें, सर्व स्त्रीलां करून कुशिताची, वाकणली स्तुती क्रिस्तारायाची, सेवा करून दुबळ्या दाट्यांची. सालोरेसाक मागणे ये जैते वोंद मारतीरा सालोरेसा तरण्या ब्रायरस भवड खातीर कठीण गज सुसून जीव दिल्ल्या आयक आमचें खालतें मागणे वर्द्या पातीनेन आमी तुजे जशी आयल्या जिवो भावार्थ थीर बरवसो देवाचो आनी आमच्या पेल्याचो खरो मोग आमकां सोंदी. आमच्या बेसाक सरी जावन निश्कळपण आमचे थंय परजळचें कर. आमच्या सर्व आत्मीक आनी संवसारीक वडिलां थंय खालते भोवन आमी दाखयचें कर. दुबळ्या दख्यांक पिडे शिडेंत आनी कश्टां अनवरांत आसलेल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावाचें कर. आन बावर्द्यांक आनी बावर्तांत शेळिल्ल्यांक सर्गींचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाची कर. तुजे बळादीक मजतेन देवाचें राज संवसारार विस्तरून दी. आमच्या कुडी आत्म्याच्या सर्व गरजांनी आमकां पाव. प्रत्येक जावन सालोरेसा मुखांतर मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां पाठयतात. सबार जाणां विविध उपकार मेळ्ळ्या पासून अर्गां दितात. दोगां जाणां काम मेळिल्ल्याक अर्गां दितात. स्कॅनिंग रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या खातीर अर्गां दितात. बरी भलायकी फोव जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात. बरें घर जागो मेळिल्ल्या खातीर देवाक अर्गां दितात. एका भयणीक कॅनडाक बऱ्या तरान पावुल्ल्या पासून अर्गां दिता. आमचे हर एकल्याचे अर्गां उरले. आमकां मेळिल्ले उपकार ह्या वेळार उडासाक हाडया. सालोरेसा मुखांतर देवाक अर्गां दिवया.
अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका जिवितेल्या सोम्या अर्गां तुका सोम्या अर्गां तुका जिवितेल्या सोम्या अर्गां तुका तुका हरसिता तुका वर्णिता तुका वंदिता तुका नावाता तुका हरसिता तुका वर्णिता तुका वंदिता तुका नावाता सालोरेसा मुखांद्र उपकार मेळचे खातीर मागोन आसात 37 जाणां बरी भलायकी मेळोवंक डायबिटीज BP कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक 8 जाणांक भुरग्यांचें देणे फावो जावंक 11 जाणांक बरी सैरीक मेळोवंक 4 जाणांक दिल्ले पयशे तांकां फाटीं मेळोवंक 14 जाणांक भुरग्यांक परिक्षेंत बरे मार्क्स मेळोवंक 6 जाणांक स्वंत घर फावो जावंक 15 जाणांक भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक बिझनेस बऱ्यान जावंक मोतीची बेजाराय पयस जावंक 6 जाणांचें आमाल पियोवने सोडूंक आर्थीक परिस्थिती तावन सुटका मेळोवंक स्मोकिंग सोडूंक जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक राग पयस सरूंक बरो जागो मेळोवंक बोरवेलांत बरें उदक मेळोवंक 7 जाणांक विजा मेळोवंक 28 जाणांक बरें काम मेळोवंक 2 जाणांक भुरग्यांचें हट पयस दवरूंक कुटुंबादारा मदें एकवट माया मोग सोडोवंक काजार बऱ्यान जावंक 5 जाणांचे पांयांची गांठीची दूख गूण जावंक घरांत शांत समाधान आसोवंक 5 जाणांची दोळ्यांची दिश्ट फाटीं मेळोवंक खिळे नपयस जावंक पोटाचे समस्ये परिहार जावंक युरीन इन्फेक्शन गूण जावंक 3 जाणांक प्रमोशन मेळोवंक सॅलरीन इन्क्रिमेंट जावंक 3 जाणांक मोतीचें समाधान मेळोवंक 2 इंटरव्यूंत पास जावंक बोक्सूंचें बरें मोन फावो जावंक 5 जाणांनी चिंतलें काम बऱ्यान जावंक कामांत भद्रती मेळोवंक काम परमनंट जावंक एकल्याचो रिपोर्ट नॉर्मल येवंक उस्मोट गूण जावंक 3 जाणांक रीण फारीक करूंक मजत मेळोवंक जाग्याचे समस्ये परिहार जावंक अन्याय करतेल्यांची मोत उजद वाडोवंक अलर्जी गूण जावंक शिरांचे समस्ये गूण जावंक 3 जाणांचें कॅन्सर पिडा गूण जावंक 2 जाणांची मानसीक पिडा गूण जावंक 3 जाणांक भुरग्यांचे बें पयस जावंक एका भुरग्यान सुडाल उलोवंक फावो जावंक एकल्याक हात पांयांक बोळ मेळोवंक एका 22 वर्सांचें चेडूं वायट सवयाक बली जालां ताचें मोन परिवर्तन जावंक बावळो दूख हात दूख फिट्स पिडा पेंकाट दूख तकली फडाफड किडनीची पिडा गॅस्ट्रीक समस्ये गूण जावंक दांत दूख गूण जावंक लोन फारीक जावंक घर नावार जावंक एका भुरग्याक बरी बूद फावो जावंक 2 भुरग्यांक बऱ्या कॉलेजींत एडमिशन मेळोवंक नीट आनी CET एग्जामांत बरे मार्क्स मेळोवंक कश्टान वरांतले निवरावंक एका स्त्रियेन फाटीं घरा येवंक घरांत मागण्याचो स्पिरीट जोडूंक काजारी जिवीत बरें जावंक वायट इश्टाघात सोडूंक कॅनडा इज्रायल वचोंक फावो जावंक 2 जाणांचें घर बांदपाचें काम बेगीनच संपोवंक आंगार फोडपडचे रावोंक कुटुंबाचे समस्या परिहार जावंक केस चडचे रावोंक PR मेळोवंक लोन सँक्शन जावंक कोर्ट केसांत जीक मेळोवंक एकल्याक चोरी जाल्लें भांगार फाटीं मेळोवंक आनी सोर कोण म्हणून कळोवंक एक दुवेन आपल्या बापाय कडेन उलोवंक तोंडांतले घाय गूण जावंक हार्ट ऑपरेशन बऱ्यान जावंक मागोन आसात आनी सालोरेसा मुखांत्र प्रत्येक रितीन विशेष सेवा खातीर मागोंक विनंती केल्ली आसा ICUंत आसच्या विक्रम म्हणल्या भावाक बरी भलायकी मेळोवंक एका स्त्रियेचे पोटाचे समस्ये संपूर्ण रितीन गूण जावचे खातीर मागोन आसात एका भुरग्यान
ओपन हार्ट सर्जरी सक्सेसफूल जावचे खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आसा. ज्योती म्हणल्या भयणीच्या ब्रेस्टार गुळो आसा. फाल्यां जावचें टेस्टार रिपोर्ट नॉर्मल येवचे बसोत मागोवंक विनंती केल्या. तशेंच आमचे हर एकल्याची तेसावां गरजो जे कितें आसात खंयच्या इराद्यान खंयची तेसावां घेवन आमी हांगासर सालोरेसाच्या पांयां तळी आयल्या. सकड आमच्यो गरजो सकड आमची तेसावां ह्या घडये सालोरेसा मुखांत्र आतां आमी भेटोवन दिवया. 526. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಆಲಿಸುವ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಆಲಿಸುವ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕರುಣಿಸುವ ಕರ್ತರಿಗೆ ಶಿರವಾಗಿ ನಮನ. ಕರುಣಿಸುವ ಕರ್ತರಿಗೆ ಶಿರವಾಗಿ ನಮನ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಮನಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ವಾಸ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಆಲಯ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಆಲಿಸುವ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕರುಣಿಸುವ ಕರ್ತರಿಗೆ ಶಿರವಾಗಿ ನಮನ. शिकी भवर्त बर्माने बरी क्रिस्तांवचिनी जियोन बागी मरण मरोन सरकार तुझे संगता ससनाक देवाक होगोल संजय बाग आमा समेय सांग फोवो कर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राजम कयो तुझी कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आणि आमी आमची चुकलेल्या मुक्षता तशें आमची बदकां बगोस आनी आमकां सालोरेस मार्थिरा मबसोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या वचनाक आमी फौजोनच्या खातीर प्रार्थुया येसर पदवेदार देवा भगवान लॉरेसान आपल्या वळवल्यांच्या उच्चाचेर सयत वराचें तुवें केलें. आमच्या अवगुणाची खेळां आमी पायलं वायशीं कर म्हूण आमी लालयेवन मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आतां प्रधान याजक सर्व पिडेस्तां बसोत विशेष रितीन मागतलो. सर्व आमच्या कुटुंबांत आसच्या आस्पत्रेनी आसच्या हांगासर आसच्या सर्व पिडेस्तां बसोत आतां आमी मागया. सुमयाचे नवी आमचो आदार. सगळी संसार सुमयान दये नायक आमचे मागणे. आनी म्हजे मोग तुजे जशी पावोन दे. प्रार्थुया. सर पदवेदारणी ससन देवा तुझी गुण करचे सकत पिडेस कुडीनी वचून कश्टांच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर्व बांदपासांतले तांकां सोडय. मोतीचे आनी कुडेचे सर्व दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या अगणित काकुळतीचेर पाती येवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्तां सालोरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बेसिलिकांत तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळी म्हणले दादोसकाय तांची जावं दी. अशी शांती जोडलेली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताच्या शिकवणे आनी देखे प्रकारान सोलून तुजो मोग आनी बरेपण पासारची करी भक्तिवंतां जावन जेवचे आनी तुका महिमा दिवचे बाग तांकां फावो करी. क्रिस्त आमच्या सोम्या मरेफान. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोमे आसूं आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आनी सर पदवेदार देव बापा आसूं आनी पुता आसूं
आणि पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आणि सदांकाळ रावो. आमेन. सर्गींच्या मोगाळ बापा ह्या उदकाच्या शिवर वरवीं आमचे थंय असले सक्कड पिडा शिडा गुंसाव म्हणून आमी मागता. मोगळा समयांचेर जो प्रत्येक रितीन आमचेर हर एकल्याचेर तुजें आशिर्वाद घाल, आमचेर तुजें बेसांव घाल. ह्या पवित्र थळार तावन हांगासर येवच्या हर एका लोकांक तुजें आशिर्वाद दी म्हणून आमी मागता. ह्या पवित्र तेलाच्या मागणे वरवीं आमचे थंय असले सक्कड उणें पावन पयस वचून दी. आमचे थंय असले सक्कड पिडा शिडा गुण जावन दी. आमकां हर एकल्याक बरी भलायकी मोतीचें समाधान तुमचो आमकां फावो कर म्हणून आमी मागता. सर मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मुगाचनो आज आमचो फादर रोमन मस्करेनियस तसो जल्मा दीस आज आमचो आध्यात्मीक फिरगज याजक जावन मुस्तू सेवा हांगासर करते आसा आनी सर तरेची जबाबदारी प्रामाणीकपणी कलतेपणी तो करता आसा. आमच्या आध्यात्मीक वाडावळी थंय तो वावर दिवनी आसा. ह्या संदर्भार तांचो जल्म दिवस आचरण करच्या ह्या सुवाळ्यार बरो जल्म दीस तांकां मागता. सांत लोरेस बाप तांकां सदांच आदार सोदी सुदार सोदी तांकां बरी भलायकी दिवन दी. ह्या मिसांव जाग्यार मागण्याच्या जाग्यार तांणी करची सेवा ताका मानवतना देव ताका बरी भलायकी दिवन दी म्हणून मागता. बजिलिकाच्या तर्फेन तुमचे समेस्तांच्या भक्तिकांच्या तर्फेन हांव तांकां उल्हास पटयतां, बरें मागतां आनी जल्मा दिसाचे शुभाशय पटयतां. उबे रावया. पवित्र दैविक ध्येयांच्या पवित्रात्म्या आमचे देवों येक संतोषन बोरून जिनी पावन तुक मोगा उचान तुझा तियास गुण कर संतोषन बोरून जिनी पावन तुक वितेन्याच्या पवित्र आत्म्या आमचे तो देवों तेलां जेसूच्या दैविक मोगां आमकां तो रूपीत कर आमकां तो रूपीत कर. Sa patron आमच्या विस्तार पलगणा देवाच्या आस्या सगळींच्या patron आमच्या विस्तार पलगणा देवाच्या रूप्याच्या आस्या सगळींच्या पावतो आमच्या सगाच्या जेजुरायाचे रासन्यासीचे संसारात तुवें प्रसार केले मोगा त्यागाचे सॅक्रिफिसाचे जिने क्रिस्ताक समर्पिले झालो रे सा पात्रोन आमच्या
आमच्या सोकाच्या Putra soe angkwan meri आशीर्वादी आमका जिसूच्या पवित्रकाळसा आम्हा सर्वांनी तुझे आशीर्वाद भाग्यवान ग्लोरेसा आम्हा पासून विनंती कर भाग्यवान कुर्सचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन